Tumuso asro, tumuso rakonda, tumuso mogali, tumuso Dev, tumuso asro, tumuche Tumuso Dev. सगळ्या काळजांतां तुका आराधन करता, सगळ्या जिवितांत तुजें रूप पळोवंक सोदता, सगळ्या सक्ते तुजी सेवा करता, हांगा हांव आसा, हांगा हांव आसा जेजू, 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 हांगा हांव आसा. Tumuso sotbondar, tumuso shikondar, tumuji getai, tumuso Dev, tumuso sotbondar, tumuso shikondar, tumuji getai, tumuso Dev. सगळ्या काळजांतां तुका आराधन करता, सगळ्या जिवितांत तुजें रूप पळोवंक सोदता, सगळ्या सक्ते तुजी सेवा करता, हांगा हांव आसा, हांगा हांव आसा जेजू, हांगा हांव आसा जेजू, हांगा हांव आसा जेजू, हांगा हांव आसा, हांगा हांव आसा जेजू, हांगा हांव आसा जेजू, हांगा हांव आसा जेजू, हांगा हांव आसा. Tumuso goli, tumuso putzvana, tumuji gupi suva, tumuso Dev, tumuso goli, tumuso putzvana,
म्हजी गुपीत सुवात तूं म्हजो देव सगळ्या काळजांत तुका आराधन करता सगळ्याची भितांत तुजे रूप पळोवंक सोदता सगळ्या सक्ते तुजी सेवा करता हांगा हांव आसा हांगा हांव आसा जेजू हांगा हांव आसा जेजू हांगा हांव आसा जेजू हांगा हांव आसा हांगा हांव आसा जेजू हांगा हांव आसा जेजू हांगा हांव आसा जेजू हांगा हांव आसा हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया 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 एवकरिस्तांतलो जेसू आमच्या संगात आसा. बोवा पुरबायेचें गीत आमी गायलें हांगा हांव आसा जेसू हांगा हांव आसा. परत आमच्या उतरांनी जेसूक आमी सांगया हांगा हांव आसा जेसू तुज्या सांगात हांव आसा जेसू तुज्या मुखार हांव आसा तुज्या संगी हांव आसा. ह्या पवित्र जाग्यार ह्या पवित्र तळार ह्या पुंतळार वर्तें भाग म्हाका ह्या क्रिस्तियानाच्या काळार आदवेंताच्या काळार जेजू सांगता इल्लोसो वेळ करसूंक इल्लीशी म्हज्या जिणयेचेर नदर घालूंक वो एक अपूर्व अवकाश. हे दोळस आमी गायलें आमचो आसरो आमकां राखचो आमचो इश्ट जेजू हांगासर आसा. आमचो गोवळी तो शेळयांक राखल्या बरी एका गोवळ्यान जेजू आमकां हर एकल्यांक राखता. 24/7 म्हणयेत दीस आनी रात हर एक घंटे हर एक मिनटां हर एक सेकुंडां म्हणल्या बरी जेजू आमकां राखता सांबाळटा. म्हजो सडवंदार तो म्हजे खातीर कुर्सार ताणें ताचो जीव अर्पिल्लो आसा. यस जेजू सांगता वो एक घंटो करसूंक आमकां अवकाश मेळ्ळा. भांगराळो अवकाश आमी म्हणयेत. तर मुखलो एक घंटो जेजूचेर आमची नदर आसूं दी. जेजूक आमी पळोवया जेजू लागीं आमी उलोवया जेजूक आमी आयकोवया जेजू संगी आमी रावया. आनी वो वेळ जेजूच्या बेसांवांनी भरलोलो जेजूच्या कृपेन भरलोलो जेजूच्या सक्तेन भरलोलो आमकां जावं दी.
येवकरिस्तांत आसच्या आमच्या मोगाळ जेसू, ह्या सकाळींच्या वक्ता ह्या मंगळारा दिसा थोडो वेळ करून हांगा आमी आयल्या, लागीं तावन आमी आयल्या, पयस तावन आमी आयल्या, संतोशान आमी आयल्या, खंतीन आमी आयल्या, दुखान आमी आयल्या, बेसरायेन आमी आयल्या, पूण तुज्या सांगाता वेळ कृसूंक वाव कास्त तुवें आमकां दिल्ल्याक तुका आमी अर्गां दिता आसतना ह्या क्रिस्तियनाच्या काळाच्या मदगत आमी आसा. आमच्या जिविताचेर एक नदर घालूंक, आमचें जिवीत इल्लेशें चड बरें करूंक, तुका मानवचें करूंक आमकां तुजो आदार लाभय. तुज्या जल्माचें फेस्त लागीं पावता आसतना तुका एक वाट तयार करूंक, म्हज्या काळजान तुका जागो दिवंक हें आराधन म्हाका कुमोग करून दी. एक बरें कुमसार जावंक, एक सुटावें कुमसार जावंक हें आराधन म्हाका कुमोग करून दी. खंयसर म्हजें जिवीत चड बरें करूंक आसा, खंयसर म्हजो संबंद हेरां लागीं हांवें चड बरो करूंक आसा, हें आराधन म्हाका कुमोग करून दी. म्हज्या सांगाता राव, तुज्या पवित्र आत्म्याच्या आदारान म्हाका भर आनी सदांच तुजो जावन जियोंक म्हाका तुजो आदार लाभय जेसू. येवकरिस्तांतल्या जेसू अर्गां तुका, होकळाप तुका, स्तुती तुका, महिमा तुका, वंदन तुका, हरसितांव तुका, नावार्थांव तुका, वाकंतांव तुका. जय जय जावं दी तुजें नांव. सर आमी बसोन आसा येवकरिस्तांतल्या जेसूक आमी आराधन करता आसतना ह्यो थोड्यो घडयो सुरविल्ल्यो थोड्यो घडयो जेसूक अर्गां दिवंक थोडो वेळ आमी करशीया. जायतें जेसू लागीं आमी मागलां, आमी मागल्लें जेसून आमकां फावो केलां, मागानातलें जेसून आमकां फावो केलां, गरज आसलें हरी एक जेसून आमकां फावो केलां. देखून ह्यो थोड्यो घडयो मौनपणी येवकरिस्तांतल्या जेसूक आमी अर्गां दिवया. ह्या आराधनाक तयाराय करता आसतना थोडी चिन्नां म्हज्या मतीक आयलीं. आमच्या कुडीचे सगळे भाग, सगळे विश्वे सारक्या रितीन काम करतात. देखून आमी हांगासर आसा, जेसूक आमी अर्गां दिवया. आमकां कळीत आसा एक विस्वो काम करिना तर कितले त्रास आमच्या कुडीक जातात, कितलीं वखदां आमी घेवचीं पडटा, कितलो पयसो आमी गरजेचोय पडटा. पूण आमचे सगळे विश्वे सारके काम करतात. जेसूक आमी अर्गां दिवया. आमकां हर एकल्यांक भूक लागता. भूक लागचें एक अजाप. जायतो लोक वा जायतीं जाणां एक यासक जावन थोडीं म्हणटात फादर भूक लागना, वा टेस्ट ना, जिबेक रूच ना. प्रत्येक जावन पिड्यांनी वळवळची, मारेकार पिड्यांनी वळवळची. आमकां हर एकल्यांक भूक लागता. तें एक अजाप. जेसूक आमी अर्गां दिवया. आमी सेविल्लें कान तें सारकें जीर्ण जाता, रक्तांत एक जाता, कुडींत एक जाता. तें एक अजाप. सारक्या रितीन आमी वारें सेवता, तें एक अजाप. उदक आमी पियेता, तान आमकां लागता, तें एक अजाप. सगळे कुडीचे भाग भोव बऱ्या रितीन काम करतात. जेसूक अर्गां दिवया. तें एक अजाप. आमच्या कुडींतलें द्रव्यांश भायर वचना तर आमकां कळीत आसा. पांय सुस्तात, डायलिसीसा वचचें पडटा, किडनी फेल जातात. पूण आमी बऱ्या भलायकेंत आसा. जेसूक आमी अर्गां दिवया. ही बुरा संगती आमी
नियाळ करचें उणें. आमी म्हणटा वा आमी चिंता अजाप म्हणटा आसतना व्हडलीं अजापां जायचीं. आमची कूड सारकें काम करता तर तें एक व्हडलें अजाप. आमकां बरी भलायकी दिल्या जेसून तें एक व्हडलें अजाप. आमी आमच्या सक्तेन काम करूंक शकता तें एक व्हडलें अजाप. आमकां कळीत आसा जर तर आमी पडल्या, पांय फ्रॅक्चर जालो, हात फ्रॅक्चर जालो, कितलेशे त्रास आमकां लागतात हात वा पांय इशीन तिशीन करूंक. फिजिओथेरापीक आमी वचचंय पडटा. ही सगळीं जेसून आमचे थंय केल्लीं अजापां. म्हज्या जिवितांत हरी एका घडये म्हणल्यार बरी अजाप सतत आसा, पूण आमी नियाळ करिना. काल जाल्लें आमकां उडास उरता, पोर जाल्लें आमकां उडास उरता, म्हयन्या फाटलें उडास उरता, वर्सां फाटलें उडास उरता. थोड्यांक उडासाची सकत ना, व्हडली प्राय ना तरी उडासाची सकत ना. रातीक न्हीद पडना. रातीक न्हीद पडचें एक अजाप. थोडीं डिप्रेशनाक येतात, वखदां घेतात, चिकित्से घेतात वा न्हिदे खातीर गुळयो घेतात. आमकां एकल्यांक बरी न्हीद पडटा. जेसूक आमी अर्कां दिवया. असलीं जायतीं अजापां जेसून आमकां केल्यान ह्या घडये पर्यंत आमी बऱ्या भलायकेंत आसा. जेसूक आमी अर्कां दिवया. आनी सांगातास इतर कितेंय आमी हांगासर येवन मागल्लें आसा आमकां मेळ्ळां, वा कोणेंय आमचे लागीं मागोवंक सांगलें आमकां फावूस जालां, वा फाटल्या हप्त्यांत एक नदर घालता आसतना जेसून आमच्या जिवितांत अजाप केलां, बरें केलां, तर थोडो वेळ आमी जेसू सांगाता कृशिया. जेसूक आमी अर्कां दिवया. प्रत्येक जावं बरी भलायकी दिल्ल्या खातीर जेसूक आमी अर्कां दिवया. एक घडी भर जर तर आमचें रगत मेंदवाक वचना, आमचें जिवीतच एक कॅबेजी बरी बेळशेल्ल्या बरी जाता. आमकां कळीत आसा ब्रेन डेथ म्हणटा आमी. आमकां हरी एक जेसून कितें कितें त्या त्या टायमार जायचें तें सगळें फावो केलां. जेसूक आमी अर्कां दिवया. आमी हांगासर आसा तर, हांव हांगासर उबो आसा, तुमी हांगासर आसात तर जेसून केल्लें वर्तें अजाप थोड्यो घडयो जेसूक आमी आमच्या काळजांत अर्कां दिवंक आमी हो वेळ करया. आमी खंयसरी दाक्तेरा मुखार नाव, आस्पत्रेन नाव, ICUन नाव, ऑपरेशन थिएटरान नाव, जेसू मुखार आसा, बऱ्या भलायकेंत आसा. जेसून केल्ल्या त्या सगळ्या अजापां सांगाता आमी जेसू सांगाता आसा. 10 जाणांक थंयसर कोटकार बरें जालें. एकलो मात्र फाटीं आयलो, ताका मात्र बाचावी मेळ्ळी. जेसून विचारलें इतर 9 जण खंयसर आसात. जेसून पाश्चाताप पावचें नाका. ह्या भावाक ह्या भयणीक जायतें बरें हांवें केलां, पूण आमकां विसार पडल्या, ताका विसार पडल्या म्हणून जेसून चिंतचें नाका, जेसूक बगचें नाका. जेसूक आमी तर आमच्या काळजांत थोड्यो घडयो मौनपणी अर्कां दिवंक करशया. सगळीं आमची अर्गां सांगाता घालन एका गिता मारिफात जेसूक आमी अर्गां दिवया. जेसू तूं म्हजो राय, जेसू तूं म्हाका जाय, जेसू तूं म्हजो देव, जेसू तूं म्हजो जीव, जेसू तूं म्हजो मोग, जेसू तूं म्हजो इश्ट, जेसू तूं म्हजें तळ, जेसू तूं म्हजें बोळ,
जेसू तू मुझे सत, जेसू तू मुझी वाट, आणि जेसू तू मुसो वैस, आणि जेसू तू मुझे दायस. जीसू तुम मुस्कुराए, जीसू तुम हंसाए, हालेलुया. जीसू तुम मुस्कुराए, जीसू तुम हंसाए. तुका स्तुति तुका, तुका स्तुति तुका. जीसू तुम सो देव, जीसू तुम सो जीव, हालेलुया. जीसू तुम सो देव, जीसू तुम सो जीव. तुका स्तुति तुका, तुका स्तुति तुका. जीसू तुम सो मोर, जीसू तुम सो इष्ट, हालेलुया. जीसू तुम सो मोर, जीसू तुम सो इष्ट. तुका स्तुति तुका, तुका स्तुति तुका. जीसू तू मुझे जीसू तू मुझे मोर, हालेलुया. जीसू तू मुझे जीसू तू मुझे मोर. तुका स्तुति तुका, तुका स्तुति तुका. जीसू तू मुझे जीसू तू मुझे बोल, हालेलुया. जीसू तू मुझे जीसू तू मुझे तुका स्तुति तुका, तुका स्तुति तुका. जीसू तुम सो वैस, जीसू
तूं म्हजें दास हालेलुया जेजू तूं म्हजो वैस जेजू तूं म्हजें दास अर्गां तुका स्तुती तुका अर्गां तुका स्तुती तुका अर्गां तुका स्तुती तुका अर्गां तुका स्तुती तुका हालेलुया 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 तुका हालेलुया 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 उपकारिस्तंतल्या जेसोकू आमी अर्कां दिलीं आतां थोडो वेळ ताच्या संगाता थोडो नियाळ ह्या आईन काळार आमी करया अद्वेंताचो काळ क्रिस्तियानाचो काळ थोडोस आमी आराम केला अद्वेंताच्या वा ह्या क्रिस्तियानाच्या काळाच्या मदगात आमी आसांव म्हणयेत ह्या दुसऱ्या हप्त्यांत आमी आसांव आनी 1-2 हप्ते आमकां आसात संपूर्ण थोड्यो संगती आमी आयकल्यात पूण आमच्या नियाळाक आमी परत त्यो उडासा काडया अद्वेंत म्हळ्यार येणें जेजूचें येणें आनी ह्या काळार थोडोस 2 आयतार आमी संपयल्यात म्हळें आमी जेजूच्या 2 येण्या विशयंत आमी नियाळ करता एक जेजूचें पयलें येणें 2025 वर्सां पयलें जाल्लें तें येणें आनी आमकां कळीत आसा हें जुबलेवाचें वर्स आनी ह्या वर्साच्या अखेरेक आमी आयल्या पावल्या 2025 वर्सां आदीं जेजू आयिल्लो जेजू आयिल्ल्याचो जुबलेव 2025 वर्सां जाली हें जेजूचें पयलें येणें आनी दुसरें येणें जेजूचें दुसरें येणें परुसिया म्हणून आमी म्हणटा देवशास्त्री त्या भाशेंत आमी परुसिया म्हणून आमी म्हणटा दुसरें येणें केदाळा जाता वा जेजूचें दुसरें येणें म्हळ्यार कितें जेजूचें दुसरें येणें 2 रितींनी जाता म्हणयेत एक संवसार आखेर जाता आसतना वा म्हजें जिवीत आखेर जाता आसतना जेजूचें दुसरें येणें जाता आनी ह्या 4 हप्त्यांनी इल्लीं वाचपां आमी पळोवंक गेल्या तर इल्लीं गंभीर वाचपां तातूंत सत्राय आसा जागृतकाय आसा समजूंक येयल्लीं कश्ट म्हणल्यार बरी आमकां भोगतात आनी हें जेजूचें दुसरें येणें केदाळा जाता तें आमकां कोणायकी कळीत ना देखून जेजूत आमकां सांगता राखून रावोंक जागृत रावोंक सत्राय करूंक जागृत आनी सत्राय म्हळ्यार आमकां कळीत आसा बरो एकलो व्यक्ती एकलो काम करता आसतना जावं पुरो रातीचें इल्लें काम करता आसतना लायट थंयसर नातुल्लो आनी मोबायलांत ताच्या चार्ज नातलें चलता चलतना एका पणव्यान पडलो ताचे हाती फ्रॅक्चर पांय फ्रॅक्चर हें एक घडीत हांवें सांगलें जागृतकाय हरी एका घडये म्हणल्यार बरी आमकां गरज जागृतकाय ना तर कितें म्हणी आपाय आमकां घडटा आनी जागृतकाय सत्राय हिस्सा आमकां जेजू सांगता राखून रावोंक जेजू आमकां आपोवणें दिता राखून रावचें खंयच्याक राखून रावचें जेजूक मेळच्या त्या दिसाक वा जेजूक भेटच्या
त्या दिसाक वा जेसूच्या दुसऱ्या येण्याक राखून रावोंक आपोवणें दिता. राखून रावचें बारी कश्टांचें जालां प्रस्तुत काळार. राखून रावचें म्हळ्यार बारी कश्टांचें, म्हाकाय कश्टांचें, तुमकांय कश्टांचें. एका रितीन सांगयेत की राखून रावचें मायाक जालां. आमकां बगना आमी खंयसरी राखून रावता म्हणून. पयलें बस्साक राखून रावतालें हांव. रैलाक म्हाका कळयत आसा थोडे फावटी जायतो वेळ राखून रावसाय पडटा. विमानाक आतां करेक्ट वेळ सांगूंक, विमानाक जायतीं जाणां राखून रावतात. राखून रावल्यार आतां शिवर ना. जावं पुरो आस्पत्र्यांनी आमी गेल्यार ICUच्या भायर थंयसर एका व्यक्तीन राखून रावसाय पडटा. आवयन भुरग्याच्या त्या देण्याक राखून रावसाय पडटा 9 म्हयने. पूण हांवें म्हळें राखून रावचें मायाक जालां. कशें? आमच्या लागीं मोबायल आयिल्ल्यान राखून रावचें मायाक जालां. वा राखून रावता म्हणली खंत ना. आदीं सर तर कॅम्प सुरू करूंक इल्लोसो वेळ जालो तर भुरग्यांचो जायतो गालाटो आसलो. आतां भुरगीं गालाटो करनात. कितलो वेळी कॅम्प लेट सुरू जाल्यार कारान मोबायल आसा. एकलीं तांच्या मोबायलार मग्न आसतात. हांवें म्हळें बस्साक राखून रावच्या कडेन आमच्या लागीं मोबायल आसा. ट्रेनीक गेल्यार वा विमानाक गेल्यार थंयसरी मोबायल आसा. ICUच्या भायर आमी बसता थंयसरी मोबायल आसा. एक आवय भुरग्याच्या येण्याक थंयसर अत्रेगून आसा तर तिच्या लागीं मोबायल आसा. ती पळयता, युट्यूबाक वेता वा इंटरनेटाक वेता, पळयता म्हज्या भुरग्याक हांवें कसो पोस्ट करीसय, कितें खावंक दिसय, कितें पियेसय, कितें एक्सरसायज करीसय, हें सगळें ती पळयता. आनी राखून रावचेंत मायाक जालां म्हणून सांगयेत. हें सगळ्यांक कश्टांचें जालां. एकल्यांक म्हाकाय आमकां एकल्यांक हें कश्टांचें जालां. आदीं पुरो मोबायलां चार्ज जावंक मस्तू वेळ लागतलो. आतां सुपर फास्ट चार्जर आयल्यान हांवें घाण गेलां. घडये भितर म्हणल्यार बरी एक मोबायल चार्ज जाता. म्हणजे आमकां कळीत आसा आमी एक खंयसरी एक अभ्यास केलें तर 10 मिनटां हांव कालीत राखून रावतां, उबें रावतां, बसतां. 10 मिनटां कश्टांचें जालां. मोबायल नासतना मोबायल ऑफ जालें तर, स्विच ऑफ जालें तर आमकां कश्टांचें जाता. आमी खंयसरी आमकां निदर्शनां मेळची नात. 10 मिनटां हांव राखून आसा तर केवल इगर्जेन मात्र. दुसऱ्या खंयच्याय संदर्भार राखून रावचें कश्टांचें जालां. देखून जेजू आमकां सांगता राखून रावो ताका मेळच्या त्या दिसा जेजूच्या दुसऱ्या येण्याक राखून रावो, तयार रावोंक तो आमकां आपोवणें दिता. आसलो एक काळ आमी म्हणयत आसले म्हाका 90 जाल्या उपरांत वा 85 जाल्या उपरांत 80 जाल्या उपरांत देव आपयता कोण ना म्हणून. पूण आतां कोणायची गॅरंटी ना. जेजू आमकां केदाळां आपयता. जेजूचें दुसरें येणें म्हाका केदाळां जाता वा म्हजें अंत्य केदाळां जाता तें कोणायकी कळीत ना. देखून जेजू कितें म्हणटा एका दिसा तयार रावोंक तो आपोवणें दिता. आमकां कळीत आसा आमच्या कार्यांक जायतीं कार्यां थोड्यांच्या घरांनी जाल्यां आमच्या कार्यांक आमी लांब तयाराय करता. एक 2027 ताचें त्या इसवें तें लग्न म्हाका गेल्या त्या वर्सा तांणी सांगिल्लें आसा फादर फ्री दवरा. म्हणजे जायती तयाराय आमी आमच्या कार्यांक आमी करता. जावं पुरो एक कार्य आयलें आमच्या घरांत A to Z ल्हान संगती आमी तयाराय करता. एका वर्सांतान म्हणल्यार बरी लांब तयाराय आसता. कितें डॅन्स जाता काजारा दिसा ताकाय तयाराय आसता. तें म्हाका कळीत नातलें. दोतोर शिकयताना एका न्हवऱ्याक आपयताना तो म्हणलो डॅन्स करूंक वचोंक हांव म्हणलो. कितें एक डॅन्स थंयसर जाता ल्हानशें एक 2 मिनटांचें 2.5 मिनटांचें डॅन्स थंयसर व्हंकल न्हवरो करता. तर तुमच्या काळार प्रॅक्टीस नासतना तुमी करताल्यात. पूण आतां प्रॅक्टीस आसून तयाराय आसून थंयसर तीं डॅन्स करतात. म्हणजे ल्हान संगतीक कितली तयाराय आसा आमकां कळटा. तर जेजूक
मेळच्या त्या दिसा आमची तयाराई कितली चड वा कितली गरजेची आसा नाये. परत जेसू आमकां केदाळा मेळटा. संवसाराचें अंत्य जाता आसतना हांव आसां, जेसू म्हाका मेळटा. नाजाल्यार म्हजें अंत्य जाता आसतना जेसू म्हाका खंडीत जावन मेळटा. संवसाराचें अंत्य आमी आयकलां. संवसार वर आसलेलो हो एक दीस आखेर जाता. थोड्या वर्सां पयलें तरंगा त्या बुकार आयिल्लें संवसार आखेर जाता म्हणून. ते सगळे बूक विकून गेले. मागीर जेरोक्स केले, तेंय विकून गेले. थोड्यांनी गांव बदलिले, थोड्यांनी प्रोफेसी केली. अशें संवसार आखेर जाता. फिल्म आयलें, कोवीड बिडा आयली. कोविडा वेळार म्हळें संवसार नाश जाता, आखेर जाता. पूण आखेर जावं ना. ती घडी केवल बापाक मात्र कळीत आसा. 13वो अध्याय 22वी वळ. तो दीस वा ती घडी बापाक शिवाय हेर कोणायकी कळीत ना. देखून जेसू कितें म्हणटा, भियोवची गरज ना. आमी भियोवची गरज ना. कोणाच्या उतरांक भुलची गरज ना. पूण आमी हर एकल्यांनी तयार रावचें भोव गरजेचें. नाजाल्यार म्हजें अंत्य जाता आसतना जेसू म्हाका मेळटा. देखून सबार पोटी आमी चिंताव वा जियेताव आमी परमनंट म्हणल्या बरी. आमी शाश्वत ह्या संवसारार हांव शाश्वत म्हणल्या बरी हांव जियेतां. आमी जियेतां. उडास आमी दवरूंक जाय. 1 मिनटी आमचें आवक पाटी घालूंक आमकां जायना. निबां दिवयेत. निबां मस्त जाणां मागीर दितात. तशें करी जाय आसलें, अशें करी जाय आसलें, ताका हांवें सांगलें, त्या आस्पत्रेक वचत जाय आसलें. पूण देवान कितें आमच्या जिवितांत बरयलां, खंयच्या घडये खंयच्या वेळा तें जातात तें आमी बदलूंक जायना. देखून कितें देखून जेसून सांगल्या बरी तयाराय भोव गरजेची. आनी आमी एक उडास दवरूंक जाय, तयाराय नासतना जेसूक मेळोंक जायना. हांव कशेंय जियेतां, कितेंय करतां, खंडीत जावन जेसूक मेळोंक जायना. पवित्र पुस्तकांतलीं उतरां तशें जर तर आमी गेले हांव तर जेसू म्हणूंक पुरो, तुमी कोण म्हणून हांव नेना. देखून असलीं उतरां आमकां आयकोंक मेळचीं नाकात. तयाराय म्हणटा आसतना कळीत आसा. आनी की इल्लेशें सांगचें तर एक पाद्राप येता म्हणून जर तर कुरकारान सांगलें, साहित्य तयाराय जाता. थोडे फावटी थोड्या घरांनी येता आसतना म्हणटात, फादर तुमी सांगून येवनात, सांगून ये जाय आसलें फादर. देखून तयाराय एक पाद्राप येता म्हणटा आसतना साहित्य तयाराय थंयसर जाता. आनी थोड्या दिसांनी म्हयन्यांनी गरबेजमेंटां सुरू जातात, साहित्य तयाराय जाता. एकलो म्हणालो वर्साक एक तावकास तो घर नितळ करचो म्हणजे साहित्य तयाराय थंयसर जाता. कित्याक म्हळ्यार पाद्राप रियेका कुडाक येता, आदमेनशन येता, फळां येता, सगळ्यो संगती सारक्यो आसा जाय ही तयाराय. तर पाद्राप येता आसतना आमी इतली तयाराय करता. तर जेसूक मेळच्या दिसा देखून जेसू कितें म्हणटा, तो दीस सोरा परी येतलो. खंयचेय सोर सांगून येना, सांगून येवचें सैऱ्यांनी मात्र. देखून जेसू म्हणटा तो दीस ती घडी सोरा बरी येतली. देखून हर एका दिसा हांवें तयार रावोंक जाय. आनी एक दीस खंडीत जावन तो दीस म्हाका उदेतलो. आमकां सेमिनारींत सांगचें आसा, हें आसा की तरबेती वेळार हर एक दीस मीस भेटयता आसतना तें तुजें पयलें मीस एक यासक भेटयता आसतना जायती तयाराय करता. कितें सूख कोडोंक नजो वा इल्लेशें बें आसता, जायती तयाराय आसता. आनी तशेंच सांगलें आसा, हर एक दीस तुजें निमाणें तें मीस म्हणून भेटय. तो वळू तूं भोव गंभीर रितीन पवित्र रितीन तें मीस भेटयतलोय. हर एक मीस पयलें मीस तुजें पयलें मीस आनी तुजें निमाणें मीस म्हणून चिंतून भेटय. जर तर आमी हर एकलीं तशेंच जियेले हांव तर हो दीस म्हजो निमाणो दीस. आयच्या दिसा सोमी म्हाका आपयत कोण ना, वा आयच्या दिसा सोमयाचें येणें म्हाका जायत कोण ना. आयच्या दिसा सोमी म्हाका आपयत जाल्यार हांव सर्गाक वसन गे. जर तर असलें चिंताप आमच्या मतींत आमी दवरलें तर खंडीत जावन बरी तयाराय आमी जेसूक मेळोंक आमी करतल्या. तयाराय हांवें सांगलें. आतां तयाराय कशी करची
आमकां कळीत आसा तयाराय बरी जाली तर ताचे रिजल्ट वा ताचें फलितांश थंयसर बरें येता. एकलो खेळगाडी धांवता तर जायती तयाराय ताच्या फाटल्यान आसा. थोड्याच तेंपा आदीं आमच्या भारताच्या चेडवांनी वर्ल्ड कप ती जिखली वा चलयो वर्ल्ड कप ती जिखली आनी तांणी केल्ली तयाराय कितलेशागी वर्सांची कितलेशागी घंट्यांची तांणी थोड्यांनी सांगली. इंटरव्यू तांणी दिली. सकाळीं इतल्या वरार ती उठतलीं वा इतलो वेळ ती धांवतलीं प्रॅक्टीस करतलीं जिमाक वेतलीं ही तयाराय तांणी सांगली. आमकां सट्टाव फलितांश मात्र दिसता तयाराय आमकां दिसना. एक भुरगें बरें अंक काडटा तर थंयसर जायती तयाराय आसा. पांद्यार तें उठता शिकता रातयेक लेट न्हिदोंक वेता आनी जायती तयाराय थंयसर जाता. आतां जेजूक मेळच्या त्या दिसा तयाराय आमी कशी करची हाचें पयलें वाचप. ह्या सगळी आमी नियाळ करया. जेजूक मेळच्या त्या दिसा तयाराय कशी करची. पयलें जेजूक एक बरी वाट आमी तयार करची. हरी एकल्यांनी स्नानीक सुवांव सांगली उतरां सोम्याक एक वाट तयार करा वा एक रस्तो थंयसर तयार करा. हांवें म्हळें तयाराय नासतना सोम्याक भेटोवंक जायना. आदीं कितें आदीं रायत आसतना थंयसर तयाराय चलतली. वाटो वा रस्ते कितें आसले सगळे सारके करचे आसले. आतां मिनिस्टर्स येता आसतना कशें तयाराय करतात. रस्ते तुमी पळया खंयसर पुरा पणकुले आसात भरतात. मिनिस्टर येता आसतना थंयसर रस्ते सारके करतात. देखून आमी पळोवंक गेल्या तर एक वाट एक रस्तो थंयसर तयार करीसय तर जायते त्रास थंयसर आसात. उबार आसले जागे समतट्ट करतात वा खंयसर गुंड आसात थंयसर बरोवन हाडटात आनी तो सगळो रस्तो नीट सारको करतात. अवघडांकडून असो पैन सुलाबायेचें जायसय म्हणून. आतां आमच्या जिविताक आमी फाटी येत आसतना उडास आमी दवरया. हे पयलीं आमी करीसय आसलें जेजूक एक वाट तयार करची. जेजूच्या जल्माक जेजू म्हज्या काळजान जल्मोंक एक वाट तयार करचें. आमकां हरी एकल्यांक वाट म्हणटा आसतना समजता. कळनातल्या वाटेर आमी वेता आसतना आमी भियेता आमी सोदना करता कितले पयसांनी वचोंक आसा कितल्या वेळार आमी पावता ह्यो सगळ्यो संगती आमी इसारता. आमकां कळीत आसा वाट बरी आसा तर आमचें पयनी बरें जाता सुलाभ जाता. देखून आयच्या पयल्या वाचपांत सांगिल्ल्या प्रमाणे आमची वाट आमी कशी तयार करचें भोव गरजेचें. हर एक पालकें बरोवन येवं दी. आतां जेजूची वाट हांव वैयक्तीक रितीन तयार करता आसतना हांवें कितें करूंक आसा. हर एक पालकें बरोवन येवं दी. पालकें म्हणटा आसतना गुंडयो खंय पोंडू पडल्यात त्यो बरोवंक आसात. पोंडू वा गुंडयो म्हळ्यार कितें हांगासर म्हजें थंय आसलें वायट. म्हजें थंय कितें वायट आसा. वायट आसता आसतना म्हज्या त्या पैनार त्या रस्त्यार पणकुले पडटले. आमकां कळीत आसा पणकुले पडले तर पैन कश्टांचें जाता. उपरांत पर्वत दोंगर समतळ जावं दीत. आज म्हज्याय वाटेर पर्वत दोंगर आसात गी राग मोसोर हगे हांवें रांदीन दवर न्हू वा पक्षी नासतना उलोवणें नासतना थंयसर हांवें पर्वत बांदल्यात गी दोंगर बांदल्यात गी. भोव गरजेचें. अखेर करता आसतना एक घडीत म्हज्या उडासाक येता. एक घडीत जाल्लें घडीत सांतूक साव दिवंक हांवें एका कुटुंबाक पावुल्लो आनी सांतूक साव दिता आसतनाय तो व्यक्ती उलयता पूण त्या निमान्या घडये म्हणल्या बरी तो आसा. हांव त्या कुटुंबा सांगता इल्लोसो वेळ बसलो. मागीर हांवें विचारलें कितलीं भुरगीं. ताणें इतलीं जाणां भुरगीं म्हणून म्हाका सांगलें. हांवें म्हळें तूं एकलें दिसना. इतलीं जाणां भुरगीं म्हळें तुमी एकलें भुरग्यां तूं दिसना कितें जालां. आनी तवळ त्या कुटुंबाची म्हणा लागलीं त्या भुरग्याक वा दुवेक आनी आमकां संबंद ना. संबंद मोडला. ते आमचे कुशे भायर वचून
लग्न जालां देखून संबंद मोडला. हांवें म्हळें असल्या परिस्थितींत तूं थोड्याच घडयांनी आनी मोरताय अंकल, तूं मोरताय थोड्याच घडयांनी देखून आतां एक ताका बोगसूंक साध्य ना गी. जायतो वेळ तांच्या सांगात हांवें करसिलो, ताणें म्हळें साध्य ना, बोगसूंक साध्य ना. जायतें समजयल्या उपरांतय थंयसर दादलो ओप्पालो, ताची बायल ओप्पोवना. बोगसूंक जायना फादर, ताणें आमच्या घरा येवचें नाका, आमची मर्याद काडल्या, पुलीस कंप्लेंट केला, आमकां स्टेशनाक केला. ह्यो सगळ्यो संगती थंयसर आयल्यो. ह्या परिस्थितींत तसली लढाय वा तसलें उलोवणें म्हणटा आसतना हांवें म्हळें चिंतून पळया आनी ह्या परिस्थितींत तुमी बोगसूचें बरें, परत तुमचो संबंद बरो जावं दी. सांतूक सांग तुवें काण गेलाय, कुमसार तुमकां स्टानी जालाय आनी असल्या परिस्थितींत तुमचो संबंद बरो जावं दी, उलोवं दी आनी तुमी उलया ताच्या कडेन संबंद बरो जावं. एक मोरता आसतना म्हणी एक अजाप जावं दी. थंयसर कितें जावच्या बरी हांवें दिसोना. मागीर गुरकाराक म्हळें, गुरकाराम इल्लें प्रयत्न कर, कितें करूंक जाता जाल्यार. थंयसर संबंद मोडला. नंबर विचारतना हांवें म्हळें दुवेचे नंबर म्हणी आसा गी, नंबर ना, हांच्या कडेन ना, तांच्या कडेन ना. हांवें गुरकाराक म्हळें कितें म्हणी प्रयत्न कर, कित्याक म्हळ्यार तें पयसो ना, शेजारच्यात पिरगजेंत तें आसलें. आनी दुसऱ्या दिसा हांवें परत त्या गुरकाराक फोन केलें. हें काले म्हणी बरें जालें गे म्हणून. गुरकार म्हणालो जावं ना. आनी एक 15 दिसां भितर तो मालगडो त्या कुटुंबांतलो मरण पावलो. हांवें विचारलें 2 म्हणी मोरनाक आयिल्लें गे आनी खबरय दिवना, ताका खबर मेळ्ळ्या आनी तेंय मोरनाक येवना. ही गजाल बापय आवय आनी तुवे मदली वा एका कुटुंबा मदली. ते कुटां म्हणटा म्हाका दिसपडटें ती मेळटात, पेंटेंत सांगातां मेळटात, बस्सार सांगातां मेळटात, पूण आवय आनी धूव मेळटा आसतना थंयसर उलोवन येना, पळयनातल्या बरी करतात. आनी असल्या परिस्थितींत तस्सो थंयसर मरण पावता. आनी मरण निमाणे घडये, थोडे फावटी निमाणे घडये म्हणी जायत्या कुटुंबांनी म्हाका कळीत आसा. निमाणे घडये कितलें कालें आसल्यारय निमाणे घडये म्हणी सरकीं जातात, पूण हांगासर तीं सरकीं जावनात. देखून आमच्या जिविताक फाटीं येता आसतना हांवें तयार केल्ल्या वाटेन जेजू येता आसतना अर्द्यार फाटीं वसत गी, वा जेजू म्हज्या वाटेन येत. म्हज्या वाटेन येता आसतना जेजू कश्ट जातीत गी, पणकुले आसात वा गुडे आसात, दोंगर आसात, वाट दिसना. कित्याक म्हज्या संबंदा मारिपात, म्हजे थंय आसलेल्या वायटा मारिपात जेजू खंडीत जावन फाटीं येतलो. देखून जेजून आमच्या वाटेन येता आसतना फाटीं वेचें नाका. जेजू आमच्या वाटेन येवं दी, आमच्या काळजांत जल्मों दी आनी तोसून तोस आमच्या काळजांत जावन कोणूच काण्ण व्हरूंक शकचे ना. देखून पयलें आमी नियाळ केल्लें जेजूक एक बरी वाट आमी तयार करचें. आनी दुसरें आसा कुमसार. कुमसाराचो सक्रामेंत वा ताचें म्हत्व तें आयच्या शुभवार्तेंत येता आनी तें आमी मिसा वेळार नियाळ करतले. अखेर करता आसतना हो नियाळ जायते क्रिस्तियानाचे काळ आमच्या जिवितांत येतोळ जाल्यात. 20, 30, 40, 50, 60 थोड्यांच्या जिवितांत 70 येतोळ गेल्यात आदवेंताचे काळ आनी ते फाटीं येनात. पूण हो एक काळ देवान आमकां दिला आनी की जायते दीस आसात. म्हाका भोगलें हो अपूर्व अवकाश हो एक नियाळ करूंक. देखून हे नियाळ आमी करता आसतना आनी आयची वाचपां आयच्या दिसाक आदार दिता आसतना आमी बायली तयाराय सगळी करता. कुसवार आयला, नवें वस्तूर येता, आयला, गर्दनाचो गोटो रेडी जात आसा. हे सगळें आमकां गरज आसा. पूण जेजू आमच्या काळजांत जल्माना तर कुसवार मात्र आसतलो, नेकेत्रां मात्र आसतलीं, नवें वस्तूर मात्र आसतलें, गर्दनाच्या गोट्यान मात्र जेजू आसतलो, घरा भायर जेजू आसतलो. म्हज्या काळजांत जेजू आसचो ना. तें सगळें म्हाका आत्मीक ग्रेस्तकाय दिवचें ना. देखून जेजू म्हज्या काळजांत जल्मों दी, जेजू म्हज्या काळजांत आसूं दी. देखून एक बरी वाट आमी तयार करया आनी खंडीत जावन मुखार नियाळ करचें. आमी एक बरें कुमसार जावन जेजूक आमच्या जिवितांत, आमच्या काळजांत ह्या क्रिस्तियानाच्या काळार
मोगान आमी येवकार करया केदाळा जेजू आमच्या संगात आसा आमकां कितेंच उणें तर एक गीत गावन जेजूक आमी आमच्या मदें आपवया जेजू आमकां आपयता जेजू म्हाका आपयता आमकां मोगान तो पळयता वेंगेन ताच्या तो घेता पातकां म्हजी बक्षिता जेजू केदाळय आमकां पाटी उरिना आमकां पाटी धाडिना केदे व्हडले पातकी जाल्यार जेजू आमकां मोगान आपयता मोगान स्विकार करता सांपुरो कश्ट आसात दूख आसात आमी जेजू लागीं सांगया सांपुरो संवसारांत मनशांक सांगूंक वेळ ना वा मनीस आमकां वेळ दिना पूण जेजू आमकां आयकता जेजू आमच्या खातीर मेला आमचो गोवळी तो आमकां राखता आमचो शारोती तर थंय हें गीत आमी जेजू कसो पळोवन आमी म्हणया जेजू म्हणलें नांव आमकां सुटका दिता पाचावी दिता बरें करता जेजू आमच्या काळजांत जल्मो दी जेजू म्हाका पळयता मोगान म्हाका पळयता वेंगेन ताच्या तो घेता पातकां म्हजी बक्षिता जेजू 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 जिणेन कांगल जाताना खंती दुखीन बुडताना सोम्याक उलो मारताना कांयच म्हाका उरेना जेजू 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 मुझे पासून मेलोय तू मोसो बरो गवळी तू सदांच म्हाका राखताय तू खोरोस मोजो सोमितो जेजू 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 दिव्यार आमी पडया जेजू 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 दुनियात आमच्या काळजाचेर आमी दवरया आनी गावया जेजू 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 म्हाका पळयता जेजू म्हाका पळयता मोगान म्हाका पळयता वेंगेन ताच्या तो घेता पातकां म्हजी बक्षिता जेजू 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 दुनियांत आमच्या काळजाचेर दवरया निमाण्या घडयेक आमी पावता आसतना जेजूचें बेसांव घेवंक आमी फुडें सरता आसतना जेजू म्हणलें नांव आमकां बाचावी दिता जेजू म्हणलें नांव आमकां सुटका दिता
जेजू म्हणलें नांव आमकां धैर्य दिता, जेजू म्हणलें नांव आमकां भलायकी दिता, जेजू म्हणलें नांव आमकां मागल्लें फावो करता. तसो जेजू आमच्या संगात आसा. जेजूचो आदार आमी मागया. जेजू तुज्या जल्माच्या फेस्ताक हांव वाट तयार करता आसतना कितें म्हजें थंय उणेंपण आसा, वायट आसा, जेजू तुका समर्पण दिता. तुजो आदार म्हाका तूं दी. जेजू त्या वायटांतावन भायर येवं म्हाका तुजो आदार दी. म्हजेस्तकी हांव कितेंच करूं सकना. तुजें बळ, तुजी सकत त्या वायटांतावन भायर येवंक म्हाका आदार दिता. कोणाय लागीं म्हाका उलोवं येना, कोणायचेर म्हाका राग आसा, कोणायकी हांवें बोगसूं ना. जेजूक आमी सांगया म्हजेस्तकी जेजू म्हाका जायना. तुजो आदार दी, तुजी सकत दी, तुजी मजत दी, तुजी कृपा दी, तुजो आदार दी. बोगसूंक, बरें उलोवंक. जायते भोवटी व्यक्ती मरोन गेल्यात, तांकां आनीकी बोगसूं ना. बोगसूचो आदार जेजू लागीं आमी मागया. रागातावन भायर येवंक, त्या व्यक्ती लागीं उलोवंक जेजूचो आदार आमी मागया. नाजाल्यार एका वर्सा क्रिस्मस फेस्त येतलें आनी वेतलें. म्हज्या जिवितांत, म्हज्या काळजांत बरेंपण जावचें ना. देखून जेजूचो आदार आमी मागया. एक दोन निर्धार आमी करता आसतना उपरांत कितें आमची तेसांवां आसात जेजूक आमी सांगया. आमचे कश्ट, आमचे समस्ये, आमचे पिडा शिडा, आमचे एकसुरपण आमकां कितेंय दोसता. ह्या घडये कितेंय आमकां दोसता. जेजूक आमी सांगया. कोणें आमचें मागणें विसारलां. जेजूक आमी सांगया. आमची जर तर भुरगीं आमकां आयकनात, सळ करतात, वा आमची तरणाटे भुरगे शिकनात, मागण्यांत आसक्त ना, सैरीक लाभना, काम ना, कितेंय आसा तर भुरग्याचें देणें आमकां ना, खंयच्याय पिडेंत हांव आसा, कश्टांत हांव आसा, समस्या आसात, खंत आसा, न्हीद पडना, कितेंय समस्या आसा तर जेजू लागीं आमी सांगया. आनी सांगाता आमी गावया. जेजू 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 जेजूचें बेसांव घेवंक तयार करता आसतना पवित्र आत्म्याचो आदार एका गिता मारिपात आमी गावया. ಪಾವನಾತ್ಮರೆ, ಪ್ರಿಯ ಪಾವನಾತ್ಮರೆ, ಇಳಿದು ಬಾ, ಬೇಗ ಬಾ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ. आमच्या एकल्यांचेर पवित्रत्म येवं दी. पवित्रत्म आमकां ताच्या सक्तीन बरोवन दी. जेजूक एक वाट तयार करूंक, बरें कुमसार करूंक, वा बरें कुमसार जावंक जेजू आमकां आदार दिवन दी. वा पवित्रत्म आमी मागलें आमकां दिवन दी म्हणून पवित्रत्म्याचो आदार आमी मागया. पावनात्मा रे, प्रिया पावनात्मा रे, ಇಳಿದು ಬಾರ, ಬೇಗ ಬಾರ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ. ಇಳಿದು ಬಾರ, ಬೇಗ ಬಾರ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ. ನಿಮ್ಮ ವರಗಳಿಂದ, ನಿಮ್ಮ ವರಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ವರಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿ. ಲೋಕದ ಶಕ್ತಿಯ ಎದುರಿಸಿ ಗೆಲ್ಲಲು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಿರಿ. ಈ ಲೋಕದ ಶಕ್ತಿಯ ಎದುರಿಸಿ ಗೆಲ್ಲಲು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಿರಿ. ಪಾವನಾತ್ಮನೆ, ಪಾವನಾತ್ಮನೇ, ಪ್ರಿಯ ಪಾವನಾತ್ಮನೇ, ಇಳಿದು ಬಾರ, ಬೇಗ ಬಾರ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ.
ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ. ರೋಗದ ಬಾಧೆಯಲ್ಲಿ, ರೋಗದ ಬಾಧೆಯಲ್ಲಿ, ಕಷ್ಟದ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ, ರೋಗದ ಬಾಧೆಯಲ್ಲಿ, ಕಷ್ಟದ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ, ಸೌಖ್ಯದ ಶಾಂತಿಯ ವರವನ್ನು ನೀಡಿ ನಮ್ಮನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಸೌಖ್ಯದ ಶಾಂತಿಯ ವರವನ್ನು ನೀಡಿ ನಮ್ಮನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿ. ಪಾವನಾತ್ಮರೇ, ಪ್ರಿಯ ಪಾವನಾತ್ಮರೇ, ಇಳಿದು ಬಾರ, ಬೇಗ ಬಾರ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ. ಇಳಿದು ಬಾರ, ಬೇಗ ಬಾರ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ. इमाने गडी पर किती आमकां मागोवंक आसा. जेसू लागीं आमी सांगया. हांगासर सेवा दिवच्या पुनशेदाच्या एकठारा खातीर आमी मागया. आत्मीक दिरोक्तर ते हांगासर आसा तांच्या खातीर आमी मागया. ह्या पुंतळार जायतो लोक येता, तांच्यो गरजो हाडून येतात. ह्या पुनशेताक येता आसतना साहित्य बरेंपण येदोळ जालां आनी जातलें. हांगासर येवच्या हर एकल्यांचेर जेसूचें बेसांव आमी मागया. आनी कितेंय निमाणें एक कडी भर जेसू लागीं आमकां कितेंय सांगोंक आसा. जेसू लागीं मौनपणी आमी सांगया. परत दोनी हात आमच्या काळजाचे दवर. तें गीत जेसू 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 म्हणलें आमी गावया. जेसू 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 जेसू. जेसूचें बेसांव आमचेर, सर आमच्या गरजांचेर, आमच्या घरच्या संद्यांचेर, मोगाच्या व्यक्तींचेर, आमच्या वावुराचेर, पैनाचेर, हांगासर आसल्या हर एकल्यांचेर. हांगासर कोण येवनान, कोणाक येवंक म्हण आसलें तांचेर. आनी हें सॉंग पुरो हें लायव्ह पळयतात वा उपरांत पळयतात, ऑनलायनीर पळयतात तांचेर. आंतोळणार आसा जायतीं जाणां पिडेस्त आसात, हें पळयतात, मागतात. तांच्या हर एकल्यांचेर जेसूचें बेसांव आमी मागया. कव्यांगीत येद्या व्हडा सक्रामेंताक.
प्रार्थुया. येसू मिया जेजू क्रिस्त, ह्या वेची सक्रामेंता काल तुज्या कश्टांचो उडास तुवें आमकां सोडलाय. तुज्या सडवणेचो फळ सदांच आमचे थंय आमी बगे सरको. तुज्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. सो जी येताय आनी रास करताय ससनाच्या ससना. तुझ्या नावान आमी सांगाता मेळ्या. संतोष करीत काळजा तुका हसिता. तुझे मरण जीवन कोण आमी समरमता. सर्गी जेवणाक तुझ्या आमी भाग घेता. सोम्या तुझ्या नावान आमी सांगाता मेळ्या. संतोष करीत काळजा तुका हसिता. तुझे मरण जीवन कोण आमी समरमता. सर्गी जेवणाक तुझ्या आमी भाग घेता. सोम्या जेजू क्रिस्ता सडवणारा उपकारांच तुझ्या खडगां दिता. रक्तान तुझ्या आमकां निवड केलाय. कुर्साच्या मरणांत जिवीत दिलाय. सोम्या तुझ्या नावान आमी सांगाता मेळ्या. संतोष करीत काळजा तुका हसिता. तुझे मरण जीवन कोण आमी समरमता. सर्गी जेवणाक तुझ्या आमी भाग घेता. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. जेजू क्रिस्तातय म्हज्या मोगाळ भावानो भयणीनो आणि प्रत्येक सांसुवांव पॉल दुसऱ्याच्या भक्तीकानो हाच्या शुभवार्तेंत आमी नियाळ करता. जेजू आमकां अरी एकल्याक बऱ्या जिविता मारिपात ताचे थंय पाटी आपयता वा पाटी आपोवणे दिता. पूण सबार पवटी आमच्या मनशा सैंबाच्या अस्कत काय मारिपात जेजूक आमच्या बऱ्या जिविता मारिपात उतरांनी चिन्नांनी आनी करण्यांनी साक्ष दिवंक सुकोवन पडल्याक मौनपणी देवा लागचें बोक्साने आमी मागया. सांगाता आमी म्हणया. हांव पातके सरपत बेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान तुसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पसत भगवान सदांच सांगपार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थून मागता. सरपदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकुळट, सोमिया काकुळट. क्रिस्ता काकुळट, क्रिस्ता काकुळट. सोमिया काकुळट, सोमिया काकुळट. प्रार्थुया. कितें आमची त्या समासात मौनपणी सांसुवांव पावल दुसऱ्या मारिपात जेजूक आमी भेटोवन दिवया.
देवा आमच्या सर्गींच्या बापा, तूं बावार्थ्यांचो उसवाड आनी आत्म्यांचो गोवळी तुज्या शेळयांक उतरान सोरोंक आनी देखीन सोलोंक बगेवन सुवांव पावल दुसऱ्याक पवित्र सभेक तुवें दिलोय. ताचे विनवणेन ताणें उतरान शिकयलो तो भावार्थ सांबाळूंक आनी देखीन दाखयली ती वाट धरूंक आमकां फावो कर. आमच्या सोमिया तुज्या पुता जेसू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रासवट चलयता ससनाच्या ससना. इसाइया प्रवदीच्या पुस्तक इसाइया प्रवदीच्या पुस्तकांतलें वसा. बुजवंदिया मुजे परजेक बुजवंदिया म्हणटा तुमचो देव. जेरुसलेमाच्या काळजा कडेन उलया आनी तिका परगट करा. तिच्या साखरेचे दीस संपले, तिच्या अपराधाचे फारीक फोन दिवन जालें. सगळे तिच्या पथकांक सरेस्पराच्या हातांतली थोडी कॅस्त तिणें भोगली. एक थाळो बोब मारता. आरण्यान सरेस्पराक एक वाट तयार करा. पाड पडलेल्या प्रदेशांत आमच्या देवाक एक नीट रस्तो तयार करा. हर एक फलकें बरोवन येवं दी. हर एक पर्वत आनी दोंगर समतोल जावं दी. वन सकल सुवात सपाट जावं दी. फोंड फोंडकुलां आसलेलो जागो मैदान जावं दी. तेन्ना सरेस्पराची महिमा परगट जातली आनी आख्ख्या मनशाकुला ती दिसतली. कित्या सरेस्पराचें तोंड उलयलां. एक थाळो सांगता परगट करा आनी हांवें विचारलें कितें परगट करूं. अशें मनशाकुल म्हळ्यार तण आनी सगळी ताची सोबाय शेतांतल्या फुलाची सोबाये सारकी. सरेस्पराचो स्वास तांचेर पडटना तण सुकता, फूल भोंवता. खरेंच लोक म्हळ्यार तण, पूण देवाचें उतर सदांच तकता. सियोनाक बरी खबर आडतेल्या दुता उंच पर्वताचेर सोडून वच. जेरुसलेमाक बरी खबर आडतेल्या दुता व्हड ताल्यान बोब मार. भिरांते विणे बोब मार. जुदाच्या शेराक सांग हांगा आसा तुजो देव. पळय सरेस्पर आपले पदवेन येता. आपल्या बळिश्ट बावल्यान तो अधिकार चलयता. ताचें इनाम ताचे सवें आसा. ताच्या जैताचें फळ ताच्या फुडल्यान वेता. एका गवळ्या भशेन तो आपल्या इंडाक सरयता. आपल्या हातांनी तो शेल्यांक एकठांय करता. आपल्या अर्द्या लागीं धरून तांकां तो व्हरता आनी दूद दितल्या बकऱ्यांक जागृतायेन चलोवन व्हरता. देवाचें उतर. सोमिया नवे गीत गाया. पृथ्वीच्या निवास्यानो सर्वेस्पराक वाकणा. सोमिया नावाडा.
ताच्या नावा होगळा दिया आपले आमचो देव पदवे येता ताचे सोडवणे विशाल दिसान दीस परगट करा जनांगामध्ये ताची महिमा गाया सर्व लोकांमध्ये ताची विचित्रा गाजया सर्वेस परस आमचो राजा सोमेस्तान न्याय निथिकाल तो सोलोन वर्ता म्हण जनांगा मध्ये परगट करा सोमियासो दीस लागी पावला आपले आमची सोडवण करून तो येता हालेलुया 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 सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो मातेवा परमाने जेसू ख्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका येसोम्या जेसू आपल्या शिसांक सांगा लागलो तुम्ही कितें म्हणटात एक मनशाक 100 बोकरे आसात म्हणया तांचे मदलो एक बोकरो सांडून वसत जाल्यार हेर 99 दोंगरार सोडून सांडून गेल्ल्या एकाक तो सोदून वेसोना आनी तो ताका मेळत जाल्यार सतत हांव तुमकां सांगता सांडून वसनांतल्या 99 प्रास हाचे वयर तो चड संतोश पावता तेच परी ह्या ल्हाना मदलो कोणूच एकलो नाश जायना हें म्हणून तुमच्या सर्गींच्या बापाची कुशी देवाचे उतर हे वखणी तुका क्रिस्ता जेसू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाळ भावानो भयणीनो आनी प्रत्येक सांसुवांव पॉल दुसऱ्याच्या भक्तीकानो येदोळ सुनियाळ आमी आराम केला आनी परत शुभवार्ते घेता आसतना भोव अपुर्बायेची वपार आमी आयकली मातेवाच्या 18व्या अध्यायांत 2 सुवळींनी तो बरयता आनी आमकां रियेकल्यांक समजली जेसू म्हणटा एक गोवळी ताचे लागीं 100 बोकरे वा 100 शेळयो आसात तांती एकली सुकोवन गेल्या वा एकलो बोकरो सुकोवन गेला तोवळ तो गोवळी कितें करता हे 99 सोडून 99 सोडून त्या सुकोवन गेल्ल्या पाटल्यान त्या बोकऱ्या फाटल्यान वा त्या शेळये फाटल्यान तो वेता आनी ती एक शेळी
ताका थंयसर पाटी मेळटा आसतना व्हरतो संतोश जाता. हांगा 99 आसात पूण ती एक शेळी पाटी मेळटा आसतना व्हरतो संतोश व्हरती दादोसकाय ताका जाता. तो ताच्या कांदार त्या शेळयेक घालता आनी पाटी येता. सबार पावटी आमी चिंचे आसा वा थोड्यांनी म्हणचें आसा हांवें एकल्यान बरें केल्ल्या मारीफात वा हांवें एकल्यान कुमसार जाल्ल्या मारीफात वा हांवें एकल्यान पातकी जिवीत सांडल्या मारीफात कितें जाता. आनी ताची जाप आयच्या शुभवार्तेंत आमकां मेळटा. मातेवान ह्या 2 वळींनी विवारसिलांतर लुकान ही ओपार इल्लीशी व्हड रितीन विस्तारान करून बरयल्ली आसा. लुकाचो 15वो अध्याय म्हणटा आसतना आमकां मोती घेवचें वेचीक पुताची ओपार आनी ताच्या फुडें ही ओपार थंयसर लोक भोव विस्तार रितीन सोडून बरयता. आनी थंयसर कितें आमी वाचता वा आयकता केदाळा एकलो पातकी सोम्या थंय पाटी परतता सरकार चड संतोश जाता. पयलें सरकार चड संतोश जाता आनी उपरांत लोक बरयता केदाळा एकलो पातकी सोम्या थंय पाटी परतता. दुसरें तो सांगता सरकार आंच बडवे संतोशान गायन करतात वा संतोशान गायतात. आनी कंडिशन आमकां कळटा केदाळा हांव एक यासक जावन बरें कुमसार जाता वा आमी हरी एकलीं आमचें पातकी जिवीत सांडून आमी एक बरें कुमसार जाता. सबार पोटी म्हजे लागीं आयिल्ल्यांक हांवें सांगचें आसा 2 संगती जातात. आमी जावंक पुरो आमी बगूंक पुरो कितेंच जायना. आमकां एका रितीन संतोश जाता वय केदाळा पूण आमी 2 संगती उडास्त व्हरूंक जाय. केदाळा हांव बरें जिवीत जियोंक आराम करतां. म्हजें पातकी जिवीत हांव सांडटां. बरें कुमसार हांव जाता. पयलें सरकार चड संतोश जाता आनी दुसरें सरकार आंच बडव्यांक चड संतोश जाता. आनी क्रमेन तो संतोश म्हाकाय मेळटा. देखून आमी उडास्त व्हरूंक जाय. कितलेंय बगेवंत आसूं दीत कितलेय सांत वा सांतिन्यो थंयसर 99 आसल्यार हांव एकलो केदाळा जेसो थंय पाटी परतता. सरकार चड संतोश जाता. आंच बडव्यांक संतोश जाता. जेसूक संतोश जाता. जेसू म्हाका ताच्या कांदार घालता. जेसू म्हाका तो मोगान घेता. देखून आमी हरी एकल्यांनी हें बरें जिवीत जियोंक एक बरें कुमसार जावंक प्रयत्न करूंक जाय. आदलो पापा देवादीन पापा फ्रांसीस हरी एका हप्त्याक एक पावटी कुमसार जातलो. भगवंत मनीस देवान विंचून काडिल्लो मनीस हरी एका हप्त्याक एक पावटी कुमसार जातलो. पापा बेनेडिक्ट 16वो म्हणटा पाताक नाम म्हूण जियोवचें व्हडलें पाताक. थोड्यांनी म्हणचें आसा हांवें कित्या खातीर कुमसार जावचें केलीं पातकां हांवें केल्यान. पापा बेनेडिक्ट 16वो तो म्हणटा पाताक नाम म्हणून जियोवचेंच व्हडलें पाताक. हांवें एक पुस्तक वाचता आसतना तातूंत अशें बरयल्लें आसा थिंक ऑफ युअर डेथ अँड गो फॉर कन्फेशन. तूं मोरताय म्हणून चिंत आनी कुमसाराक वच. तवळ तूं बरें कुमसार जाताय आनी ताच्या मारिफात जायत्या तुका बरेंपण लाभता. आज आमच्या वैयक्तीक जिविताक आमी पाटी येता आसतना खंडीत जावन क्रिस्मसा पयलें हर एका पिरगजेंत कुमसाराक अवकाश आसा. आज आमी आमकांच विचारया म्हजें कुमसार कशें आसा. एक याजक जावन हांवें विचारूंक जाय. खंडीत जावन आमकां जायती तरबेती मेळटा पूण आमी हर एकल्यांनी विचारूंक जाय म्हजें कुमसार कशें आसा. सगळ्यांक कुमसाराक येतात देखून हांवूय कुमसाराक गेलो. हाच्या मारिफात बरेंपण म्हाका जावचें ना. सगळ्यांनी कुमसार जाता म्हणून आमी कुमसार जालो तर ताचें बरेंपण म्हाका मेळचें ना. एक फावटी एका याजका लागीं व्हडली एक लंब लायन आसली. जायत्या याजकांची लायन मुग्धाली आनी एका याजका लागीं मात्र व्हडली लायन आसा कुमसाराक लंब लायन. आनी तो लोक उरल्या याजकां कडेन येवना. मागीर ते याजक उठले. आमी उठलो आनी येता आसतना थंय लास्ट उबे रावल्ल्या एका स्त्रिये लागीं विचारलें कित्या खातीर येत याजकाक एक लंब लायन कुमसाराक. देखून ती म्हणाली इल्लोसो म्हातारो याजक वा म्हातारो पाद्राप ताका कान आयकना आनी त्या नदरेन ती थंयसर
कुमसाराक उबे रावल्या आनी असलें कुमसार जर तर आमी जाल्या तर कितेंच फायदो आमकां जावचें ना. थोडे फावटी आमची पातकां कितें म्हळ्यार मुरने क्लासीन वा नाल्कने क्लासीन कितें बोर्डार बरयल्लीं टिचरीन वा आमकां बायाड करयलीं ती व्हडली चूक आमी करता. भुरग्यांक ल्हान आसतना तीं पातकां बायाड करूंक सांगची आनी तीं बायाड केल्लीं पातकां मुरने क्लासींत हांव धरन तीं 85 वर्सां पर्यंत तीं आसतात. आज आमचे कुमसार तशें गे. वा आनी एका रितीन आमी म्हणयेत कुमसार जाता आसतना कितें सांगतात म्हणून तें तांकांत आयकना आनी ह्या सकाक आयकोवचें कशें. आमचे कुमसार तसल्या रितीन आसा गे. वा थोडे फावटी कुमसार आयकत आसतना म्हजीं पातकां सांगनासतना हेरांचीं पातकां म्हज्या घरांत म्हज्या पतीची वा पत्नीची मांयची सुनेची म्हजीं पातकां येनात वा तांचीं पातकां हांव सांगतां. वा थोडे फावटी म्हजे कुमसार जाता आसतना जस्टिफाय कितें हांवें केलां तें सारकें. फादर हांवें अशें केलां, हांवें अशें केल्लें सारकें, म्हजी चूक ना, चूक ताची. जर तर असलें कुमसार आमी जाता तर कितेंच फायदो आमकां मेळचो ना. मोगाळ भावा भयणीनो, हो नियाळ मोटव्यान आमी हाकेर करता आसतना आमी एक उडास दवरया. वी लीव इन द मर्सी ऑफ गॉड. आज हांव हांगासर उबो आसा आनी आमी हरियेकलीं हांगासर आसा तर हांव सबार फावटी म्हणटा देवान आमचे थंय दाखयल्लो मोग, आमचे थंय दाखयल्ली ती काकुळट, आमी दैवी काकुळटीचो तेरसमळो अपरिमीत काकुळट जर तर आमच्या हर एका पातकाक शिक्षा दिल्ली तर आमी कोणी हांगासर आसचे ना. देखून जायते अवकाश जेजू आमकां दिता, जायतो वेळ आमकां तो दिता. देखून आमी भोव गरजेचें सबार फावटी एक यासक जावन पिरगेचें आसता आसतना म्हाका कळीत आसा सबार घरांक कुमगार व्हरून येता आसतना हांवें पयलें विचारचें माय आबा अंकल आंटी कुमसार जावंक आसा गे. कोण्णी जायना. हांवें त्या विगारां लागीं सांगलें आसा आनी विगारी तेंत म्हणटात कुमसार जायना. त्या आंतुळान ती एकच म्हणटात कालें पातां करचें फादर. आनी सायडीक आसलीं पुरो आसतात म्हळ्यार कळटा कितलीं पातकां तीं करतात म्हणून. देखून तसल्या परिस्थितीन कुमसार जायना. जावंक पुरो अवकाश मेळचो अप्रूप आमकां मोंती फेस्ताक, क्रिस्मसाक वा पास्कां फेस्ताक. असल्या संदर्भांनी आमी विसारता, आमी यासक तांच्या पांया मुळांत वचून थंयसर आमी विसारता आसतना भोव उणें एक 10% मात्र कुमसार जातात म्हणयात. थोडे आसात, थोड्यांक हांवें पळयलां पयलें म्हाका कुमसार जायचे फादर म्हणून म्हणटात. एकली प्रायस्त स्त्री आसली, म्हाका अजुनी तिचो उडास आसा. हांव पुत्तूर आसता आसतना 84-85 वर्सांची. तिणें हर एका म्हयन्याक जावंक पुरो आमी खंयसर इल्ली गळाय केली, खंयसरी वेळ जालो, हर एका म्हयन्याक ती ह्या सका कॉल करता. थंयसर आसलेल्या पाद्रापाक कॉल करता, फादर कायंडली ब्रिंग द कम्युनियन टू माय होम अँड आय नीड अ कन्फेशन. फादर दया करून कुमगारान येया आनी म्हाका एक बरें कुमसार जाय जाय. आनी हर एका म्हयन्याक ती कुमसार जाता आनी हर एका म्हयन्याक त्या घराक तो पाद्राप वा थंयसर आसो यासक येता. आतां पुत्तूर जावन येवन सबार तेंप जालो पूण ती अजुनी ती स्त्री आसा, तिची म्हाका वळख आसा, अजुनी ती आसा. आनी अजुनी ती म्हाका हर एका म्हयन्या म्हणल्या बरी फोन करता, बेसांव मागता. आनी एकलीच ती आसा, एकली ती आसा जाल्यार परत्या दादोसकायेन ती आसा. देखून जायतीं जाणां आसात बरें कुमसार जावचें. देखून अवकाश मेळटा आसतना आमी कुमसार जावया आनी घरांत आसलेल्या सट्टांनी कुमसार जावचें बरी पळोवया. भोव गरजेचें. थोडे फावटी थोडीं सुकारी मारचीं आसात. आवय बापाय येवन रडटात कुमसारान, पूत कुमसार जायना, धूव कुमसार जायना, वत्ताय केली येवना, घरांत आसा, कितें करचें फादर. आमचे प्रयत्न आमी करया बरें एक सट्टांनी कुमसार जावचें बरें. थोडे फावटी कुमसार जाता आसतनाय सुकोवचें आसा. एक पळयल्लें आसा जावं पुरो खंय पयल्या कुमगाराच्या भुरग्यांक थंयसर वडिलांक सांगाता कुमसार आसता. लो थोडे निसरातात, लो बागलांतल्यान भायर वेतात, मोबायल काडून घेवन येतात, मागीर येवंकूच येना. थोड्यांक धरिल्लें आसा आनी जावंक पुरो थोडे 5, 10, 15, 20 वर्सां जावन कुमसार जायनातले व्यक्ती आसात. खंयसर पाद्राप ना जाल्यार समजता, पूण आमच्या पांया मुळांत जाय तितले याजक आसात, जाय तितले पवित्र जाग्यांक आमी वेता. देखून कुमसार आमी जावंक पुरो वर्साक एक पावटी म्हणून
कितें उपादेश आसा तो आमकां आमी पाळया वा आमकां संदर्भ मेळटा आसतना कुमसार जावया. निमान्य घडये आमी राखचे नाका. एक इन्सिडेंट घडलें, एका व्यक्तीक मोर्चा बयलें, थंयसर पाद्रापाच्या ऑफिसा लागीं हाडला आनी हांव थंयसर आसलो आनी फादर ऑलमोस्ट अर्दो मेला, तो व्यक्ती अर्दो मेला. फादर कशें म्हणी कुमसार करना ताची पातकां बक्षया म्हळें. हांवें म्हळें तसल्या व्यक्तीक कशें बक्षुचें, ताका अर्दो मेला, तो अर्दो मेला, अर्दो मासा मासा, ताका इगर्जेक आयला म्हणून कळीत ना, पाद्राप आसा म्हणून कळीत ना, दोळे ताणें धांपल्यात. मागीर ती व्यक्ती म्हणाली कशें म्हणी करन एब्सोल्युशन दिया फादर, कशें म्हणी करन ताची पातकां बक्षया. तो व्यक्ती जायत्या बऱ्या भलायकेंत आसलो, पूण तबळ जायते संदर्भ आसले ते उपयोग करी येत आसले, पूण उपयोग करुना. देखून निमान्य घडये आमी राखचे नाका. देखून जेजूक एक वाट आमी तयार करता आसतना वडलो आमी नियाळ केला. आनी जेजूक एक वाट हांवें तयार करूंक आसा, म्हज्या काळजाची वाट, म्हज्या काळजांत जेजून जल्मोंक आसा. आनी ती एक वाट तयार करता आसतना तांतलो एक अंश, एक बरें कुमसार, एक सुटावें कुमसार अखेर करता आसतना खंयचेय पाद्राप आमकां जोर करना, कुमसारांत जोर करनात वा पाटी धांवडायनात वा सवालां घालिनात. तरी एक यासक थंयसर बक्षिता. आनी पापा फ्रांसिसान हो सक्रामेंताक चड म्हत्व दिल्लो आसा. पयलें कितें, गर्भपाताचें पाताक थोड्यांक मात्र थंयसर बक्षुंचो अधिकार आसलो, पूण पापा फ्रांसिसान म्हळें देवाची काकूळट दया मागोवन लोकांन एका जाग्यार एका जाग्याक परत परत धांवचें नाका, वेचें नाका. देखून पापा फ्रांसिसान केल्लें कितें, तें गर्भपाताचें कितें पाताक आसलें तें सक्कड यासकांक बक्षूंक ताणें परवानगी दिल्ली आसा. देखून कितें आमकां संदर्भ मेळटा आसतना बरें एक कुमसार जावया आनी जेजूक आमच्या काळजान जल्मोंक आमी अवकाश करून दिवया. जेजू आमच्या काळजान जल्मो दी. आमच्या काळजान जल्मात आसतना जेजू आमच्या घरांत कुटुंबांत जल्माता. नाजाल्यार गर्दानगोट्यान मात्र जेजू घरा भायर मात्र आसतलो आनी गर्दानगोटो आमी एक दोन हप्त्यांनी काडटा आसतना आमकां थंयसर विसर पडटली. जेजू आमच्या काळजान जल्मो दी, आमच्या कुटुंबांत आमच्या घरांत जल्मो दी. तो संतोश कोणाय तावन काण व्हरूंक जावचो ना आनी तो संतोश आमकां भरपूर मापान मेळटलो. तर हो क्रिस्त्यानाचो काळ आमकां एकल्यांक आशिर्वादाचो काळ जावं दी म्हणून ह्या येवकारिस्ताच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. जग तुका आडून आयल्या उंडो आनी वायन बापा सर्गींच्या स्वीकार कर पवित्र आत्म्याक धाडून बदलून दी मास रक्तान क्रिस्ताच्या किरकोळ काळ जामोणा ओपून दी ताव मोगा आमची ल्हान व्हड कामां सुफळ कर म्हूण मागता. परपुच्या तुका हाडून आयल्या उंडो आनी वायन बापाक सर्गींच्या स्वीकार कर पवित्र आत्म्याक धाडून बदलून दी मास रक्तान क्रिस्ताच्या. म्हज्या भावा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सरपद वेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं दी म्हणून मागात. हे तुमच्या दांतें बलिदान आपल्या मनातली वयले आमच्या नमशाचे पयसुच्या देवा सर्वेस्वर मानून घेव. सरपद वेदार आनी भोववर्त्या देवा, तुज्या भगवंताच्या उगडासाक हो यज्ञ समर्पून तुजें तोरपण आमी वळखून घेता आनी तुजे मुखार सर पडून तुका उलो मारता. आमच्या गोवळ्या काल तुज्या मोगान जियोन सासनाची सोडवण सोडूंक आमकां फावो कर. तुज्या पुता जेजूचे नांवें आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवें आसो. तुमचे सवें आसो. आमची काळजां उबारुया. आमेन. ते सर्वेस्परांत थंय उबारता.
सर्वेस्परामच्या देवाक दिन वासूया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्पद्वेदरा आणि ससनाच्या देवा, सर्व काळी आणि सर्व ते जेसू ख्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. सांजवां पावल दुसऱ्या तुज्या भक्ताच्या मनाक ही परब संभ्रमूंक तुज्या पवित्र सभेन तूं फावो करताय. ताचें पुण्यावन जिवीत आमकां धैर्य दिता, ताची शिकोवन आमचें गिन्यान उस वाडयता, ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळताय. देखून देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. दरबारांचो सर्वेस्पर तूं, सर्गांनी संवसार भरला तुज्या वैभवा. सर्गी तुका जय जय, सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. सर्गी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र, तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची सर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून इंदनी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरांचो संकव्याच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी गायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परीन जेवान जातस ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात, हे म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें रगत पातकांचें बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें, हे म्हज्या उकडासाक करात. Bavarto sogut pergeduya. Sumya Jesu tujhe mara, ame samaramta. Tujhe punar jivan bon, ame परगडता. तुझ्या येण्या सोम्या जेजू आमी अत्रेकता. बापा जेसूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी वजिविताचो उंडो आनी सोडवण्याची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें, देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत म्हणटल्या आमा सुमेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वेचेर विस्तारिल्ले तुजे पवित्र सभे सोगडास कर आनी लियो आमच्या भाग्यवंत बापा, पिटर पावल आमच्या गोळी बापा आनी सगळे ह्या साखी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुण्याची वनपणाचो बरवो सुदरून मेल्या आनी आमच्या भावा भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टगातीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजे परजळी तुमकां आमोळपणांक फावो कर. ह्या विधी बोंतनी जमत जाल्ल्या आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांव कुंवार मोरये देवाचे माय संगती, भाग्यवंत जुजे दिसवानीस गणपती, भाग्यवंत धर्मदत्ता, भाग्यवंत जुआं पाल दुसरो आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं.
त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सडबंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन दिरकेवन म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज समका येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिनाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतलें आमकां निवार. दया करून या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान त्रेकतेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतलें वाटय. कित्याक राजवडकी पदवेली महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशे परमाने तिका शांती दी आनी एकफोटान सांबाळ. तूं जी येताय आनी राजफोट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदांच घाल. तुमचे सवय आसूं. तुमची सभे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाका पयल्यान ती सर्व आमी सुभागे. सोम्या तुवें म्हजे भितरचें म्हाका पावना पूण तुज्या उतरांनीच म्हाका भलायकी मेळटली.
प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा, भगवान जुआंव पॉल दुसऱ्याच्या विनवणेन तुझी आनी तुझ्या पवित्र सभेची विश्वासीपणान सेवा केल्ल्या खातीर सासनीक संतोषाचो मुकुट ताका फावो जालो. आमी आतां सेवलेल्या जेसूच्या कुडी रक्ताच्या बळान ताच्या पावलांनी चलोवन तुजी आनी आमच्या भावा भयणींची मोगान साखरे करूंक आनी शेवटी ताच्या संगाता सासनाचें सुख भोगूंक आमकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवें आसो. तुमचे सवे आसो. आनी सरपतवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. वंदिता सरभोवतीं तुका, क्रिस्ता सारक्या बऱ्या कवळ्या, दैवीक मोग शिकय तूं आमकां. दैवीक काकूट आमकां उगडली, सोडवणेची महिमा शिकयली. कुर्साचो गूळ जीव जिविता, किडाक तुज्या दिली व्हड मेलफां. भाग्यवान जुआंव पॉल दुसऱ्या, वंदिता सरभक्तीन तुका, क्रिस्ता सारक्या बऱ्या कवळ्या, दैवीक मोग शिकय तूं आमकां. प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा भाग्यवान जुआंव पॉल दुसऱ्याक तुवें आमकां सर्वांक एक वर्ते देणे जावन दिलोय. तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या मेटांनी सोमकोंक ताणें आमकां प्रेरीत केलें. ह्या पासत आमी तुका अर्गां दिता. ताणें पवित्र एवकारिस्त मोग केल्ले परी आमी करूंक आनी तो जियेल्ले परी आमी जियोंक तुजी कृपा आमकां दी. ताणें मोरयेचो मोग केलो तसो आमी करूंक आमकां सकत दी. बापा तांकां बक्षी म्हूण जेजून कुर्सांत हांव दिल्लें तें बक्षांनी ताणें आपल्या जिवितांत पाळिल्ले परी आमी पाळूंक एकामेका बक्षून जियोंक आमकां कृपा लाभय. आमची कुटुंबां मोगाची सेवेची आनी एकवटाची मंदिरां जावन रुपीत करूंक आमकां बरें मोण दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. दायकन बसया. भाग्यवान जुआंव पॉल दुसऱ्या मुखांतर मेळिल्ल्या उपकारांक आमी अर्गां दिवया. साबार जाणांनी तांकां तांच्या जिवितांत मेळिल्ले उपकार वळखून घेवन बरपी निशितांनी हांगासर दिल्ले आसात. तांच्या अर्गावल्या सांगाता आमचे अर्गावले आमी देवाक समर्पण दिवया. एका चलयेक मोतीचे पिडेंतले सुडका दिल्ल्या पासत अर्गां दिता. एकले दोळ्याचें इन्फेक्शन आसलें तें गूण जाल्ल्या पासून अर्गां दिता. एका चलयाचो दुबाव पयस केल्ल्या पासत बरी भलायकी मेळिल्ल्या पासत एकल्याच्या पुतान डॉक्टराचोशी वचून बरें कावन्सिलींग तें केल्ल्या पासत आनी बरी भलायकी ताणें आपणायल्या पासत अर्गां दिता. एकल्या पुणशेताक येवंक फावो केल्ल्या पासत अर्गां दिता. एकल्याच्या जाग्याची केस बऱ्यान इत्यार्थ जाल्ल्या पासत अर्गां दिता. एकल्या कृशीच्या कामाक फावो ते कामागार राबल्या पासून अर्गां दिता. एका कुटुंबान समाधान माया मोग रास केल्ल्या पासून अर्गां दिता. एकल्याचे कुडींत साबार पिडा शिडा आसली, पावसाची समस्या आसले ते सगळे परिहार जावन बरी भलायकी मेळिल्ल्या पासत बरेंपण लाभल्या पासत उपकार आटयता. आनी तशेंच आमच्या हर एकल्याचें जिवीत आमच्या भाव भयणीच्या जिवितांत जायतें बरेंपण जेजून भाग्यवान जुआंव पॉल दुसऱ्या मुखांत केल्लें आसा करीत आसा. ह्या सर्वा पासत आमी अर्गां दिवया. आयच्या दिसा आमकांय हांगासर येवन आमकांय जायती राटावळ आसली. साबारा भाशेन आमकांय जिवितांत ह्या संवसारी राटावळी मदें मग्न जावीत आसले.
पूण जाल्यार हो थोडो वेळ सोम्या खातीर आमी आमानात केला. आमच्या कुटुंबांतल्या भावा भयणी खातीर मागोवंक आमी हांगासर आयल्या. आमच्या कुटुंबांतल्या प्रायवस्त भाव भयणी खातीर, पिडेस्त भाव भयणी खातीर, आमच्याच भुरग्यां खातीर, सेसांबाऱ्या खातीर, आमच्याच दादल्या खातीर, पत्नी खातीर, हर एका खातीर मागोवंक आमी हांगासर आयल्या. आमच्यो गरजो जेजूच्या पांयांत आमी दवरता आसतना येदोळ मुसर केल्ल्या सर उपकारांक आमी अर्गां दिवया. सबार बरें पावन आमच्या जिवितांत भाग्यवन जुवां पावल दुसऱ्या मुखांत जेजून केल्लें आसा, करुनूच आसा. सबार जाणांनी फाटल्या दिसांनी बऱ्या भलायके खातीर मागिल्लें. सबार जाणांची पिडा शिडा गूण जावनूच आसा, बरें करुनूच आसा. ह्या सर्वां पासत आयच्या दिसा हो थोडो वेळ हांगासर आराधन करूंक एवकारिस्तांतले जेजूक आमच्या काळजांत घेवंक आनी ताच्या साकरा भाग्यवन जुवां पावल दुसऱ्या मुखांत आमची सर मागणी भेटोवंक फावो केल्ल्या पासून भाग्यवन जुवां पावलाची वर्ती देख आमच्या जिवितांत रुता करूंक बक्षानाचे शांतीचे दूत आमी जावंक जेजूनूच आमकां आदार दिला, प्रेरण दिला. ह्या सर्वां पासून ताका आमी अर्गां दिवया. अर्गां तुका सोम्या जेजू, वगळाप तुका सोम्या जेजू, स्तुती तुका सोम्या जेजू, महिमा तुका सोम्या जेजू, आराधन तुका सोम्या जेजू. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. उबे रावया, प्रार्थुया. भोव काकुळदारा बापा, भाग्यवन जुवां पावल दुसऱ्याच्या देण्या पासून आनी ताच्या विनतेन आमकां लाभलेल्या सर उपकार बऱ्यापणा पासून आमी तुका अर्गां दिता. तुजी दैवी काकुळट आमी वर्णिता. ताचे मरिफा तुज्या पुता जेजू क्रिस्त समोक आनी ताची गूण करची सकत आमकां फावो केल्ल्याक आमी तुका दिनवासता. ताचे बरी भाग्यवंतपणान वाडोवन क्रिस्ताक साक्षान जियोवच्याक आमकां बळ आनी कृपा दी म्हूण मागता. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. भाग्यवन जुवां पावल दुसऱ्या श्रेश्ठ गवळ्या हे भाग्यवन जुवां पावल दुसऱ्या पवित्र सभेच्या श्रेश्ठ गवळ्या देवान तुका विसलो आनी क्रिस्ताच्या मोगान बरोवन लोकांच्या काळजाची दारां ताका उगाडूंक पवित्र आत्म्याचे सत्तेन भरलो. मोग सेवा आनी राजे संदान तुज्या जिवितांत परसळ्ळें. देवाचेर तुजो विश्वास तुवें अखेर पर्यंत सांबाळ्ळोय. अशें तुज्या उतरान आनी देखीन तूं सर्वांक आदर्श जालोय. आमच्या मोगान बरोवन बरो गवळी कसो आमची भेट करूंक तूं मांगलोराक आयलोय. आज आमी तुजी भक्तिका आमची खालती मागणी घेवन तुजे मुखार येता. क्रिस्ता सारकी जिणी जियोंक आमकां कुमाक कर. तुजे भाग्यवन जिणे आमच्या जिवितांत प्रेरण जावं. आमी सदांच कुरसायल्या जेजू थंय आमची दिश्ट उबारूंक आनी जिविताचे कश्ट ताका भेटोवंक आमकां शिकय. प्रत्येक जावन आज आमी मागच्या गरजेंत दायकन बसया. सबार जाणांनी तांचे विनवणी ते देसावां हांगासर बरपेनिशी दिल्लीं आसात. तांच्या देसावां सांगाता आमचे गरजो भाग्यवन जुवां पावल दुसऱ्याच्या पांयांत आमी भेटोवन दिवया. एकल्याच्या तोटाचेर रांदवायचे काम बऱ्या तरान जावंक आनी तसो वावर तो फळादीक जावच्या मागो विनंती केल्या. तेका जणांच्या कुटुंबाच्या सांद्यांक बरी भलायकी मेळच्या पासून मागो विनंती केल्या. एकल्या पतीची पेंगटाची गांठीची दूख संपरितें गूण जावंक. दोगां जणांची शेळ कोंकली सगळें गूण जावंक. एकल्यान वायट सकत पयस कर पवित्र आत्म्या सकत ताच्या जिवितांत रास करूंक. एका चल्यान व्हड कामाच्या विशयां चिंतिनासतना मेळिल्ले अवकाश गळसोंक ताच्या मती उजवाड मेळोवंक. एका चल्यान CMA Part 2 हातूं ह्या एग्जामांत बरें फलितांश मेळोवंक. एका व्यक्ती पांयांक सूज येवची आसा, BP आसा, शुगर आसा, सगळें ताची पिडा शिडा गूण जावंक मागो विनंती केल्या. एकल्यान जेजू ते पाटी परतून ताणें जिवीत बऱ्या रितीन जियो मागो विनंती केल्या. एकल्यान जेजूचेर बावार्थ दवरून बरें कुमसार जावंक आनी बरें जिवीत जियोंक. एकल्यान राग पयस करून मोसोर पयस करून मोगान उलोवंक जियोंक मागो विनंती केल्या. एकल्याचे घर जागो आनी फ्लॅट बऱ्या मोलाक विकून वसोवंक. एकल्यान बरी रिट्रीट करून
देवाच्या उतरान ताणें आपणाचे संवसारी जिवीत मानून हाडूंक एका चलयाक बरी सैरीक मेळोंक एकल्याचे केस जडचे रावोंक एकल्याच तोंडांत कोरोस आसा ती सगळें परियार जावंक बरी भलायकी मेळोंक एकल्या मागणें म्हणटा न्हीद येवची ती सवय आसा तें रावोंक उर्बेन ताणें मागणें करूंक ल्हान भुरग्याच्या मेंदवांतले शरिराचे समस्ये सारके जावच्याक पिडा गुण जावच्याक एका पिडेस्त बाबसाचे समस्ये ताणें बरेंपण लाभच्याक जॉल्सी ಅವರ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನ ಬರುವಂತೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಆ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸು ತೊಂದರೆ ಉಂಟು ಅದರಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ एका पुतान घडये चिंता बदलून टेन्शन ताणें घेनासतना उमेदीन जबाबदारीन ताजें काम करूंक एकल्याच्या पुताचें मोबायल एडिक्शन आसा त्या एडिक्शनांतल्यान ताणें भायर येवंक एका चलयाचे शिरांचे समस्ये गूण जावंक आनी ताचे नकारात्मक चिंतपांतल्यान ताणें भायर येवंक एका कुटुंबांत शांती समाधान लाभोंक एका कुटुंबाक ग्रीन कार्ड मेळोंक एकल्याच्या पांयाची गांठीची दूख आनी उलोवप गूण जावंक एकल्या एग्रीगोल्डांतले पयशे ताणें ताका फाटीं मेळोंक ನಯನ ಎನ್ನುವ ಮಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲ ರೋಗದಿಂದ ಮುಕ್ತಿಗೊಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ एकल्याचे फ्लॅट बऱ्या मोला विकून वचोंक युकेंत बरें काम बेगीन फावो जावंक ऑल्वीन हर्षीत ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಮಗುವಿನ ಭಾಗ್ಯ ಅನುಗ್ರಹ ಲಭಿಸಲಿಕ್ಕೆ लवीना निखिल हांच्या काजाराचें कार्य बऱ्या रितीन जावच्याक डेस्नी ह्या भयणीच्या आयच्या दिसा बाळतेर जावचें आसा सिझरियन जावचें आसा त्या बऱ्या रितीन जावच्याक दाखतरा मुखांतर बरी भलायकी जेजूची गुणकची सकत तांच्या मुखांत वाडोवन तांचे बाळतेर बऱ्या रितीन जावच्या मागोवंक कुटुंबाच्यांनी मागोवंक विनंती केल्या आनी एकल्याचे बिझनेस आयच्या दिसा प्रारंभ करता आनी ते बिझनेस करूंक ताका लॉन पास जावंक मागोवंक विनंती केल्या सबार गरजो आमी घेवन हांगासर आयल्या सबार जाणांनी आमच्या लागीं विविध गरजां खातीर मागोवंक विचारलें आसा म्हज्या लागीं बापकेवीन लागीं आनी तुमच्या लागीं एकामेका लागीं आमचे पासत मागा आमच्या कुटुंबांत भाव भयणी खातीर भुरग्यां खातीर युवा जाणां खातीर मागा म्हणून सबार जाणांनी तुमच्या लागीं मागोवन सांगलें आसा आनी तुमी जायत आमी मागता म्हणून बसयलें आसा ज्या कोणाक तुमी येदोळसर बसावणी केल्या तांचो हर एकल्याचो उडास काडा तुमच्या सेसामाऱ्यांचो ज्या तुमकां कोणा लागीं संबंद बरो ना उलोवन येना तांचो हर एकल्याचो उडास काण तांकां बरें तुमी मागा बगसून जियोंक कुरपा तुमी मागा संबंद बरो करूंक आसून जियोन ह्या 4 दिसांच्या संवसारांत 4 दीस देवान आमकां दिल्यात संतोशान समाधानेन बगसून आमी जियोनच्याक एकामेका सोडदोड करून जियोनच्याक एकामेका बगसून जियोंक जेजूची कृपा तुमी मागा सबार जाणां पिडेसांचे गरजो तुमी घेवन हांगासर आयल्यात सबार जाणां आमचे मदें पिडेस आसात आमकां एक न्ही एका रितीची पिडा शिडा आमकां दोसता मानसीक समस्या दोसतात आमच्या कुटुंबांत नाना रितीची समस्या आसात आर्थीक समस्या आसात पिडा शिडा आसा एकसुरपणी आसा घोव बायलां मदें समस्या आसात ना समजोनी आसा एकामेका दुबाव आसात कुटुंबांत आवय बापाय आसात बरी तांची सेवा साकरी करूंक आमकां मन आसा पूण सबार फावटी भुरगीं एकामेका थंयसर स्पंदन करिनात सबार जाणां पिडेस भाव भयणी प्रायवंत कोसळून आसात तांचे हर एकल्याचे समस्ये जेजूच्या पांयां तळें आमी भेटोवन दिवया मोगान तांची सक्री करूंक आमकांय एक दीस प्रायज जावंक आसा आमी अंतुळणार पडोवंक आसा आमकांय एक दीस आमच्या पेल्याची गरज आसा आमच्या कुटुंबाची आमच्या भुरग्यांची सेवा आमकां गरज आसा आमी कोणूच तरणाटीं आसना आमी एक दीस अंतुळनाक आमी वचोंक आसा आमकांय प्रायज आसा नित्रांनी जाता अस्कल जाता पूण आमकांय पेल्याची गरज आसा म्हणल्यार चिंतपान आमी आमच्या भावा भयणीची कुटुंबांतल्या मलगड्यांची आमी मोगान साकरी करूंक आमच्या आवय बापायची भाव भयणीची जी कोण गरजेवंत आसात तांची गरज आमी समजून तांची मोगान आमी साकरी करूंक गरजेचो आदार आमी मागया आनी आमची पिडा शिडा आमी सगळे भाग्यवंत जुवां पाल दुसऱ्याच्या पांयां तळ आमी भेटोवन दिवया आनी जेरेमिया परावद्यान सांगलें तें उदार फाटल्या दिसांनी जायते फावटी भावार्थान आमी तें मानून घेतलें आसा उक्त्यान तें आमी उसारलें आसा तें परत आमी ह्या घडये पातयेन येन भावार्थान जेजू सांगलेलें बरी जें कितें आमी मागता तें आमकां येदोळसो
मागले मेळ्ळा म्हणल्यार भावार्थान तुमी मागा आनी तें खंडीत तुमकां मेळटलेंच म्हणून जेजून. आनी ते जेरेमिया प्रवादाची उतरां आमी परत आमी व्हडल्यान उसान सांगया. सर्वेस्परा सर्वेस्परा आमकां बरें कर आनी आमी बरीं जातल्या. आमचे थारान कर आनी आमकां थारान मेळटलें. कित्याक आमी तुजी स्तुती करता. परत एक बटी आमची पिडा शिडा, आमच्या भाव भयणीची पिडा शिडा, आमच्या कुटुंबा जिवितांतले समस्ये, घोव बायलां मदले समस्ये, आवय बापाय आनी भुरग्यां मदले समस्ये, भावा भयणी मदले समस्ये, सेसामारा मदले समस्ये, आस्तीचे जाग्याचे समस्ये, आर्थीक समस्ये, कंत बेजाराय, सगळे भाग्यवन जो आमकां दुसऱ्या म्हाका सोम्याक आमी भेटोवन दिवया. परत आमी मागया. सर्वेस्परा आमकां बरें कर आनी आमी बरीं जातल्या. आमचे तारण कर आनी आमकां तारण मेळटलें. कित्याक आमी तुजी स्तुती करता. हील मी ओ लॉर्ड, हील मी ओ लॉर्ड and I am healed. Save me O Lord and I'll be saved because I praise you. सर्वेस्परा म्हाका बरें कर आनी हांव बरो जातलो. म्हजें तारण कर आनी म्हाका तारण मेळटलें. कित्याक हांव तुजी स्तुती करता. आमच्या भाव भयणीचे कश्टांतल्या भाव भयणी सोडास काडया. परत ते उतार आमी सांगया. भावार्थान ह्या घडये जेजू म्हाका आपडटा. भाग्यवन जुवां पावल दुसऱ्या मुखांतर जेजू म्हाका आपडटा. भाग्यवन जुवां पावल दुसरो ह्या घडये आमचे खातीर मजत करता, विनंती करता म्हणून फातयेन येवन आमच्या भावा भयणी खातीर आमी मागया. आमच्या भावा भयणीक बरें कर सोम्या आनी ती बरी जातली. तांचें तारण कर आनी तांकां तारण मेळटलें. कित्याक आमी तुजी स्तुती करता. आमच्या पिडेस्तां बरें कर सोम्या आनी ती बरी जातली. आमचें तारण कर सोम्या आनी तांकां तारण मेळटलें. कित्याक आमी तुजी स्तुती करता. उबे रावया. तूं आमकां पाव येवकारिस्तसो आमकां करो मोग शिकय आनी मोरयेची देख घेवंक आमकां ससाय दी. शिकी एक दीस मोरये माय आनी सदा भक्तां संगी सर्गीच्या राजांत तुजे बराबर. बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या वाखानूंक आमकां फावो जावं. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येव. तुजी खुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दीस पडतो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षिता. तशें आमचीं पातकां बोगस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिनाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. नमान मोरये कृपेन भरिल्लें सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आमा बापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. पिडेस्त भावा भयणींचेर आमी आशिर्वाद मागता आसतना एक घडीभर सक्कड पिडेस्तां खातीर आमी मागया. आमच्या घरांत, सेसारा, वाड्यांत, कुटुंबांत पिडेस्तां चिकित्सेक दुडून आसतना आसचीं. पिडेस्तां मारेकार मारानांतीक पिडेन वळवळून आसचीं. पिडेस्तां कितली चिकित्सा घेतल्यारय बरेंपण जायनासतना तशींच आसचीं. पिडेस्तां कितें पिडा म्हणूनच कळनासतना त्या गोंदोळाक पळोवंक चल्लीं. पिडेस्तां कोणूच नासतना एकसुरी आसचीं. पिडेस्तां हांवें कोणा खातीर जियोवचें, म्हजें जिवीत आखेर करता असल्या मनोभावान आसचीं. सक्कड पिडेस्तां खातीर, सक्कड पिडेस्तांक सांजुवांव पावल दुसऱ्या मारिफात जेसूक आमी भेटोवन दिवया. सांगात कितेंय पिडा आमच्या कुडींत आसा, आमकां दोसता, चिकित्सा आमी घेता. पिडा आसा वा पिडा ना, पिडा आसोन आमकां कळीत ना, सांग पुरो. बऱ्या भलायकेचें देणें भगवन सुवांव पावल दुसऱ्या मारिफात आमी मागोवन घेवया. सोम्याच्या नांवी आमचो आदार सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा, तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता मारिफात
सर्व तरांच्या पिडेस्तांक कश्टांत दुखांत आनी अडचणेन सांपडलेल्यांक तुवें मोवाळाय दाखयली आनी तांकां गूण केली तेच परी तुजो सर्व सेवाक भगेवन सुवाम पावल दुसऱ्यांक आपल्या भगेवंत जिनिये मुखांत्र तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो मोग तुज्या परचेन बगूंक आनी भावार्थांची येवंक प्रेरण दिलें ताचे विनवणेन आमचो भावार्थ वाडय आनी आमची पिडा गूण कर आमच्या कुडीक आनी आत्म्याक भलायकी दी कश्टांतले विघ्नांतले आनी अनवरांतले आमकां निवार आमच्यो सर्व विनवण्यो आमी तुजे मुखार दवरता तुजी कुशी वयतर ते आमकां फावो कर म्हूण मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सोवें आसो भगेवन सुवाम पावल दुसऱ्याच्या नव्यानाच्या दिसा आमी ताका मान करता ताची महिमा आनी संतोष देवात हांव येता तसो देव तुमकां सदां आपलो आशिर्वाद देव भगेवन सुवाम पावल दुसऱ्याच्या मागण्यान सर्व वायटांतली तुमी सुटो ताची देख घेवन आनी खरेपणी जेजूचो पाटलाव करून सेवा साखरेची मनशां सावन तुमकां गटाय मेळ्ळो आलतरीचो मान ताका फावो जालो म्हूण सगळी पवित्र सभा संतोष बरीत आसा ताच्या देखीन सांतीपणाची जिणींची येवंक तुमकां प्रेरण मेळो आनी एक दीस त्याच सर्गींच्या आमच्या बापाच्या घरान सासणीक संतोष भोगूंक तुमी पावो आनी सर पदवेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचे वयर देवो आनी सदां तुमचे सवें आसो गच्छनो आयच्या दिसा हांगासर येवन आराधनांत भागीदार जाल्ल्या पासून मिसाचें बलिदान भेटून नव्या वेळार एकामेका खातीर तुमी मागलां व्हडा सख्या नजर आसल्या तुमचो आमी उपकार भोवता आयच्या दिसा हांगासर येवन मिसाचें बलिदान भेटून आराधन चलोवन व्हरून आमचे पासत मागिल्ल्या मनादीक बाब केविन लॉरेन्स तांकां तुमच्या समेसाचे तर्फेन आनी म्हजे तर्फेन हांव देव बरें करूं म्हणटा आमच्या बचपेन कृपा साधनान ते थंयसर दिरोक्तर जावन ते वावर करून आसात सेमिनरिस्तांक तरबेत करून आसात तांच्या वावराक मिसावाक सर बरें मागता देव बरें करूं म्हणटा आयच्या दिसा मुर्दम दिल्ल्यांक आनी फेस्त मीस दिल्ल्यांक मानाची वाती आमी दिता आतां नांवां वाचूं सांगता आसतना आमच्या प्रधान याजकातान ती मानाची वाती तुमी स्विकार करच्यो एअरपोर्ट सर्व चालक आनी मालक बचपे ताचे तर्फेन ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ಕಾಣಿಕೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದಂಥ ಚಾಲಕ ಮಾಲಕರು ನಿಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಇಲ್ಲಿಯ ಸಂತ ಜಾನ್ ಪೌಲರು ನಿಮಗೆ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ ನಿಮ್ಮ ನಿತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವರು ದೇವರ ಕೃಪಾ ಕಟಾಕ್ಷಗಳನ್ನು ಬೇಡಲಿ ಎಂದು ಆಶಿಸ್ತೇವೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು फेस्त मीस दिल्ली आसात पावलीन सिक्वेरा आनी कुटाम सांतांतन वाडो प्रणय डिसोजा मंगळूर डॉक्टर प्रतुल डिसोजा मंगळूर स्टेला डिसोजा सांसे वाडो आनी तशेंच मुर्दाम दिल्ली रितेश शरल डिसिल्वा सांसुसे वाडो फ्रँकी जेसी सिक्वेरा बाळो जिसो वाडो जोवियन दिविना अल्फोन्स मुंबई निकिता डिसोजा भगवंत कुर्सावाडो मेरी लोबो फेरार आनी तशेंच आयच्या दिसा सुनीता पिरेरा ती जल्मा दिवस संभ्रमता आयच्या दिसा जल्मा दिवस संभ्रमता पेरमुदेची हर एक पटी हांगासर नव्यान ती आसता आयच्या दिसा जल्मा दिवस संभ्रमच्या वखता हांगासर आयिल्ल्यांक हर एकल्यांक केक तिणें स्पॉन्सर केल्या
तेचो उपकार बावडटा आनी बागी जल्मा दीस तिका आमी मागता. मानाची वाती स्विकार केल्या आनी वितरण केल्ल्याक देव बरें कोणता. मोगाच्या फाटल्या दिसांनी हांवें तुमकां समजयल्लें तुमकां क्रिसमस टायमार उक्त्यान भायल्यान तो संतोश व्यक्त करूंक तुमकां नेकेत्राची गरज आसा जाल्यार आमच्या स्टॉलांत थंयसर नेकेत्रां विकरापाक आसात. बरीं बरीं नेकेत्रां आसात. सुमार 130 नेकेत्रां हाडल्यान सडी जाल्यार फाटल्या उपरांतल्या दिसांनी आमी हाडटल्या. देखून तुमकां गरज आसा ती नेकेत्रां तुमी थंयसर तुमी घेवं येता. आनी तशेंच कातोलीक पंचांग थंयसर मेळटात ती तुमी घेवं येता. आतां आमी उबे रावया. आमी सेवकुवेच्या त्या जेवणाचेर देवाचो आशिर्वाद आमी मागया. मानादी बाप केवीन आमी सेवकुवेच्या जेवणाचेर आशिर्वाद मागच्याक आमी विनंती करता. सर्गेंच्या भोव मोगाळ बापा, तुका आमी अर्गां दिता आयच्या ह्या दिसा खातीर. सुमार अर्दो दीस आमी ह्या घडये संपयला. ह्या वखदा आयच्या दिसा तुका आराधन करचें भाग तुज्या पुता जेसूक सक्रामेंत आमारी पात आराधन करचें भाग तुवें आमकां फावो केलें. आनी उपरांत तुज्या पुता जेसूक आमी येवकारिस्तांत एकल्यांनी घेतलां. आतां आमचें कुडीचें जेवण आमी जेवंक वेता आसतना आमी सेवंकवेच्या त्या जेवणाचेर तुजें बेसांव घाल, तुजें आशिर्वाद घाल. हें जेवण सेवल्ल्या वरवीं आमच्या कुडीक बरी भलायकी आनी घटाय मेळोवन दी. आनी सांगातास ह्या जेवणांतय ह्या पुणशतांतय उदार मन दाखोवच्या सर्व दानींचेरी तुजें बेसांव घाल. तांच्या उदार मनाक हजार वांट्यांनी तूं तांकां पाटी दी. कितें ती मागतात सर्व तांच्या गरजांनी तूं पाव. तूं सची येताय आनी रासवट चलयताय. ससनाच्या ससनाक आमेन. Boksaneso shantiso dutamso Magewon zuwam paudusro Vivik akultiso bokto Magewon zuwam paulamso Boksaneso shantiso dutamso Magewon zuwam paudusro Devi kakultiso bokto Magewon zuwam paulamso Naman naman tuka Naman naman tuka Devi bokta amcha santa Shanticha kuwara Naman naman tuka Naman naman tuka Devi bhakta amcha santa Shanticha kuwara Raji sandan muk seva tuzo perzer Patlauda Krista sotum bolvo Povit sabeso rai kuvar Magewon zuwam paudusro Raji sandan muk seva tuzo perzer Patlauda Krista sotum bolvo Povit sabeso rai kuvar Magewon zuwam paudusro Naman naman tuka Naman naman tuka Devik bhakta amcha santa Shanticha kuwara Naman naman tuka
दैविक भक्ता आमच्या संता शांतीच्या गोरा मुखार पुत्रा सोवे ओंकार मोर्या आशीर्वाद देवा आमकां भाग्यवान सुवाम पावल दुसऱ्या आम्हा बसो विनंती कर मगे सचे करुणे आमच्या दुश्मनांतले पापाचे पवित्र पवित्र आत्म्याचे नावे